ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ, ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ, ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ, ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 hallelujah 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 ergat ka bapa tabu ograt ka bapa tabu itadmi hallelujah 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 yesvi stotra yesvi vandane yesvi aaradhane yesvi menne hallelujah 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 hallelujah. ಹೃದಯದಿ
ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಶೋಧನೆಯನ್ನೆದುರಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಶೋಧನೆಯನ್ನೆದುರಿಸಲು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, hallelujah, ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿದ ಯೇಸು ದೇವರಿಗೆ, ಯೇಸು ಪಿತನಿಗೆ, ಯೇಸುವೆ ರಕ್ಷಕ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ hallelujah, 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 hallelujah. God, God, Jesus, blood, God, Jesus. Yes, we stotra, praise you, Jesus. Thank you, Jesus. We love you, Jesus. Adore you, Jesus. So merciful, Jesus. God, God, praise you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Sukar sangata. Hallelujah, 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 hallelujah. या आराधनांत जेजू करोस हजार आसा. मुंगच्या भाव भयणीनो, या बसिलिकांत आज ब्रेस्ताराच्या दिसा आमी आराधन करना. तुम्ही पयस पयस तावन सकाळी फुडें आयल्यात जावंक पुरो, या पिरगजेचे तुमी आयल्यात जावंक पुरो.
पुणो आज आयिल्ल्यांक रित्या हातांनी जेजू पाटीन धाडिना जुओ सोवांजेलो 16 स्वर 30 आनी 7 वळ आमकां सांगता जॉन 6:37 योहान 6:37 म्हजे सरशी येतेल्यांक हांव केदींच पयस करिसो ना सांगा वडाताळ्यान म्हजे सरशी येतेल्यांक हांव केदींच पयस करिसो ना आनी एक फावटी म्हजे सरशी येतेल्यांक हांव केदींच पयस करिसो ना आनी एक फावटी म्हजे सरशी येतेल्यांक हांव केदींच पयस करिसो ना जेजू सरशी येतेल्यांक जेजू केदींच पयस करिना त्या खातीर जेजूची बसवणी आमकां पेकोवण म्हळ्यार आमकां भलायकी आमचो देव बसवणेचो देव म्हजे सरशी येतेल्यांक हांव केदींच रित्या हातांनी पाटी धाडिना I will never let down those who come to me. ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವರನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರು ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುವ ದೇವರು ಅಲ್ಲ आमचो देव मोग करचो देव आमचो देव आमकां भलायकी दिवचो देव आमचो देव आमकां सुटका दिवचो देव आमचो देव आमची पातकां बोगसूचो देव आमचो देव आमकां बरोवसो दिवचो देव आज बरोवसो दिवच्या देवा समोर आमी आयल्या ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಆ ಲಾರ್ಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬಸಿಲಿಕಾ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಹೋಪ್ ह्या बजिलिकांत आमकां बरोवसो दिता जेजू म्हज्या भाव भयणीनो त्या खातीर देवाचें उतर आमकां सांगता म्हजे सरशी येतेल्यांक हांव केदींच पयस करिसो ना जुओ सोवांजेलो 10 स्वर वळ 10 सांगता हांव आयलां जीव दिवचे खातीर हांव आयलां जीव दिवचे खातीर I have come to give life ನಾನು ಬಂದದ್ದಾದರೂ ಜೀವ ನೀಡಲು ಈ पूर्ण शेतां असली बजिलिका हांगा जीव दिता देव आनी विशेष सकत आमकां दिता त्या खातीर जेजून सांगलेली ती बसवणी हांव आयलां जीव दिवचे खातीर जावं पुरो आज आमी तोकोवन आयल्या शेळेवन आयल्या कश्टान आयल्या दुखान आयल्या ह्या आमच्या जिवितांत अनवरांनी आयल्या वाटच ना आमकां पूण जेजू सांगता हांव तुका जीव दिता हांव आयलां जीव दिवचे खातीर भरपूर मापान जीव दिवचे खातीर I have come to give life in abundance ನಾನು ಬಂದದ್ದಾದರೂ ಜೀವ ನೀಡಲು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಜೀವ ನೀಡಲು आनी तो जीव आज आमच्या समोर आसा सांगा म्हज्या सांगाता हांव आयलां जीव दिवचे खातीर भरपूर मापान जीव दिवचे खातीर सोम्या जेजू आयच्या दिसा जिविताच्या जरी सरशी आमी आयल्या तुजे तावन आमकां जीव आसा सोम्या जेजू ह्या संवसारांत जियेतना सुलवणी अनवरां समस्ये आमकां आसात पूण तूं आमकां जीव दिताय भरपूर मापान जीव दिताय सोम्या जेजू थोकोवन आयलेल्यांक तोकोन आयलेल्यांक तूं बोळ दिताय आज ह्या येवकरिस्तद्वारे तूं म्हाका बोळ दी म्हजे गाय तूं गूण कर सोम्या जेजू तुका आराधन करतना भलायकी लाभता बेंबिरान पयस वेता सुटका मेळटा सोम्या जेजू आज तसलो सुटकेचो अनुभव म्हाका जावं दी म्हज्या कुटुंबाक जावं दी सोम्या जेजू वजन वोवन आयला दुखांनी आयला पूण आज सर्व तुका समर्पिता तुज्या जिवान म्हाका वर जेजू दुनियांत आमच्या वयर उबारया वडा ताळ्यान एक 10 पावटी वडा ताळ्यान तुमी सांगा सोम्या जेजू तुज्या जिवान म्हाका बोर सोम्या जेजू तुज्या जिवान म्हाका बोर वडा ताळ्यान सोम्या जेजू तुज्या जिवान म्हाका बोर 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 वडा ताळ्यान
सुम्या जेजू सोलवू नका, तुझ्या तुम्ही जीवन मागा. म्हाका भर. सुम्या जेजू आमच्या भितर लेस्कत काही पयस वेता. सोमिया जेजू तुझ्या जीवान म्हाका बोर. सोमिया जेजू तुझ्या जीवान म्हाका बोर. हालेलुया 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 हालेलुया. व्हड्या तळा स्तुती करा, काळजात मागा. सुमयेचे आशीर्वाद ताजो जीव आमचे दे देव देऊन दी. आज हे आराधन करूक आमकां बोड घटाय मेळून दी. आमचे देश काही सक्कड पयस वचून दी. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू मोचे थंय राव. जेजू मोचे थंय तू संगी आसतना नाका म्हाका ताळयो भेटून. ए जेजू मोचे थंय राव. जेजू मोचे थंय तू संगी आसतना नाका म्हाका. ये जेजू मोचे थंय राव. जेजू मोचे थंय तू संगी आसतना नाका म्हाका. ये जेजू मोचे थंय राव. जेजू मोचे थंय तू संगी आसतना नाका म्हाका. ए जेजू मोचे थंय राव. जेजू मोचे थंय तू संगी आसतना नाका म्हाका. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. जेजू आमच्या संगी असताना आमकां दुसरें कितेंच नाका. तशी प्रसन्नता आमकां मेळ्ळ्यार पुरो. मगोच्या भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत जेजू सांगला तुमकां कश्ट आसात. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳುಂಟು. जुआंव सवांजेलो 16वा स्वर 33 वळ. जेजू सांगता ह्या संवसारांत तुमकां कश्ट आसात, पूण संवसाराचेर हांवें जैत व्हेलां. जैत व्हेलां आनी तुमी जी कोण म्हजेर पातयेतात तुमी जैत व्हरतेल्यात. त्या खातीर जेजू सांगता पळया, संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय आसतालीच. सांगा म्हज्या उपरांत, संवसारांत तुमकां पूण धैर्य घेया. हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय आसतालीच. संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय आसतालीच, पूण धैर्य घेया. हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. तर मगोच्या भाव भयणीनो, आमी आज जैत दिवच्या देवा लागीं आयले. हांव प्रेज द लॉर्ड. संवसाराचेर संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय आसतालीच. आतां हांगा तुमी इतलीं जाणां आयल्यांत, कोणा कडेन विचारल्यार एकल्या कडेन एक समस्या आसात. कंत बेजाराय वोवन हाडून आयल्यात तुमी. प्रेज द लॉर्ड. एकल्यांक कंत बेजाराय आसाच, नाजाल्यार आमी येना. नवे नाका आमी येवचें म्हळ्यार आमची ते सावां, आमचे ग्राणे, आमचे मागणे, आमच्यो विनवण्यो देवाक आमी समर्पिता. देवाक हांव सकत जडटा. त्या खातीर संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय आसाच, पूण हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. धैर्य घेया. आज आमकां कितें चुकता? धैर्य चुकता. त्या खातीर बायबल आमकां सांगता, तूं भियेनाका, हांव तुका धैर्य दिता, हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता, हांव तुका बोल्ड दिता. त्या खातीर आमकां कितें मेळटा ह्या आराधनांत? बोल्ड मेळटा, घटाय मेळटा, सकत मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. त्या खातीर धैर्य दिवचो देव आमच्या सांगात आसतना आमकां भेना. त्या खातीर आमी जेजू थंय जावं पुरो आमच्या कुटुंबाचें मागणें, जावं पुरो आमी करचें नवेनान तेर्स, आमी करचें देवाचें उतर, वाचचें देवाचें उतर, हें सकड आमकां धैर्य दिता. त्या खातीर आमी धैर्य सुकोवंक नजो. आज सबार जाणां धैर्य सुकतात. कित्याक ह्या कोरोनाच्या संकश्टाच्या काळार आमी आसा, आमकां कळयत आसा. गेले त्या डिसेंबर 2019 तावन संवसार सगळो कितें जाला की कांगाल जाते आसा. पूण जेजू सांगता धैर्य घेया. हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. संवसार तुमकां कितेंच करूंक शकचो ना. डू नॉट बी अफ्रेड, आय एम विथ यू. आमचो देव आमच्या सांगात आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया.
अर्गां तुका सुमियान जेजू, आराधन तुका सुमियान जेजू, वंदन तुका सुमियान जेजू. हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर आज आमी हे निर्गमन ग्रंथांत आमकां सांगता देव अवस्वर 23 वळ 25 निर्गमन एक्झोडस चॅप्टर 23, 25 आमकां कितें सांगता आमी आयकुया. तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची. कोणाची स्तुती करची? सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची. कित्याक? सर्वेस्पर देव बळवंत देव, सर्वेस्पर देव सक्तेवोन देव, सर्वेस्पर देव आमकां हात सोडिनातलो देव, सर्वेस्पर देव मोइजेक फारावेराया मुखार जय दिलोलो देव, सर्वेस्पर देव दाविदाक गोलियता मुखार जय दिलोलो देव, सर्वेस्पर देव तांबड्या दर्यांतल्यान इस्रायल परजेक भिजय नासता पांय भिजय नासतना आपत वेलोलो देव, सर्वेस्पर देव त्या कडपातावन उदक दिलोलो देव, सर्वेस्पर देव तांकां अरण्यांत आसतना मन्ना दिलोलो देव, सर्वेस्पर देव तांकां लवे दिलोलो देव, सर्वेस्पर तांकां भलायकी दिवचो देव. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आज आमी त्या सर्वेस्पर देवाची भुरगीं, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ दॅट गॉड. त्या खातीर आमी भियेजय म्हणना, कंगाल जाय म्हणना, आमी देवास लागीं आयल्या. हांव त्या खातीर पाऊल आमकां सांगता तुमी देवाक लागीं सरा, देव तुमकां लागीं सरतलो. त्या खातीर सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र तुमी स्तुती करची. आमी देवाक मात्र आराधन करचें. स्तुती म्हळ्यार ताका आराधन करचें, ताका वर्णोवचें. बाप पोत पवित्र आत्मो ताका आमी स्तुती करची. आनी हांव तुमच्या कानाचेर आशिर्वाद घालतलो. पळय आमी देवाक स्तुती करतना, देवाक आमी आराधन करतना कितें जाता? आराधन म्हळ्यार केवल हांगा इगर्जेन येवन आराधन मात्र न्ही, घरा कुटुंबां मागणें आमी करतना, आमी कुटुंबान मागणें करतना देव कितें करता? आमच्या कानाचेर आशिर्वाद घालता. कानाचेर आशिर्वाद घाली जाय जाल्यार आमी कान आडूंक गळजय. आमच्या कामाचेर आशिर्वाद घालता, आमच्या बिझनेसाचेर आशिर्वाद घालता, आमच्या आर्थीक परिस्थितीचेर आशिर्वाद घालता, आमच्या शिकपाचेर आशिर्वाद घालता. आमचो देव आशिर्वाद घालचो देव. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तुम्ही बायबलान पळोवचें जाल्यार देवाची आशिर्वादां आशिर्वादां आशिर्वादां, बेसावां बेसावां बेसावां. देव केदींच मनशाक लगड काडूंक आशेना. बायबल आमी पळोवचो जाल्यार बायबल सांगता देव आमचो मोग करता. ते खातीर देव म्हणटा सर्वेस्परा तुमच्या देवाची तुमी स्तुती करची आनी हांव तुमच्या कानाचेर आशिर्वाद घालता. साबार जाणांक काना वरवीं पिडा येता, कानाचेर आशिर्वाद घालता. मागीर सांगता तो हांव तुमच्या उदकाचेर आशिर्वाद घालता, उदकाचेर आशिर्वाद घालता. ताजे उपरांत तो सांगता तुमचे तावन पिडा शिडा हांव पयस करता. कितें करतना? तुमी म्हाका आराधन करतना कानाचेर आशिर्वाद, उदकाचेर आशिर्वाद, पिडा शिडा तुमचे तावन पयस. तुमच्या देशाच्या स्त्रियांचो गर्भपात जावचो ना, तांचे पैकी कोणूच वांजडी उरची ना आनी हांव तुमकां परिपूर्ण आवको दितलो. आय वील गिव यू लॉंग लायफ. हाजो परिपूर्ण आवको देवाच्या हातांत आसा. आनी देव सांगता हांव म्हजी बिरान तुमच्या मुखार धाडटलो. खंयच्या लोकां मदें तुमी वेता त्या लोकांक हांव दुस्पटयतलो आनी तुमच्या दुस्मनांक पळोवंक लायतलो. दुस्मनांक पळोवंक लायतलो. दुस्मान आमचे वयर दाड घालूंक साधना. No enemies will prosper. No enemies will attack us when we are with God. ಆಮಿ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಶತ್ರುಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲಾರವು. ಕಾರಣ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇವ್ आमच्या बोगल्यान आसा, आमच्या पक्षान आसा. त्या खातीर आमी किर्तन 91 वाचता. देव आमच्या पक्षांत आसतना आमकां विरोध रावचो कोण? देव आमच्या संगत आसतना पाऊल म्हणलो रोमाकारा बरयलें पत्र 8వ ವಾಸವರ 31 ರೋಮನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 8:31 ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವವರು ಯಾರು? ಇಫ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಹೂ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಸ್? ದೇವ್ आमच्या बोगलेंत आसतना आमकां विरोध रावतलो कोण? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. देव म्हजो मोग करता. एका मोगाळ बापय बरी तो मोग करता. सकाळ जावन सांज पर्यंत तो म्हजो मोग करता. तसल्या देवा मुखार आयल्या हांव. देव म्हजो मोग करता. देव म्हाका आयकता. देव म्हाका सांबाळटा. एक मोगाळ
पुता बरी म्हणजे मोगाळ बापय बरी तो आमकां सांबाळता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. सकड उबी रावया. बाबा सांगता देव म्हजो मोग करता. ह्या आराधनांत या आराधना तुझ्या मोगाचो अनुभव गो तुझ्या मोगाचो म्हाका जाता. म्हाका जाता. म्हाका जाता. म्हाका जाता. सोम्या जेजू सोम्या जेजू. तुझ्या मोगान म्हाका बोर. तुझ्या मोगान तुझ्या म्हाका बोर. सक्तीन म्हाका बोर. तुझ्या सक्तीन म्हाका सोम्या बोर. जेजू सोम्या जेजू. आज हांव थकोन आयला. आज हांव सलवून आयला. सलवून आयला. निरासपणांत आयला. निरासपणांत खंत बेजारायन आयला. खंत बेजारायन पूण तुजो मोगो पूण तुजो मोग म्हाका बोळ दिता. म्हाका बोळ तुजो दिता. मोगो तुजो मोग म्हाका घटाय दिता. म्हाका घटाय तुजो दिता. मोगो तुजो मोग म्हाका आशिर्वादीत करता. म्हाका आशिर्वादीत सोम्या जेजू सोम्या तो मोगो ह्या येवकरिस्तांत आसा. येवकरिस्तांत हे येवकरिस्ती क्रिस्ता वडातळान हे येवकरिस्ती क्रिस्ता. हे येवकरिस्ती तुझ्या मोगान म्हाका बोर. तुझ्या मोगान तुझ्या आशिर्वादान म्हाका बोर. तुझ्या आशिर्वादान म्हजें उणेंपण म्हाका बोर. पयस कर. म्हजें उणेंपण पयस कर. म्हजे उणेपण पयस म्हजी कर. पदकां बक्षी. म्हजी पदकां बक्षी. मुजेर म्हज्या कुटुंबाचेर तुझ्या आशिर्वादान बरो. तुझ्या आशिर्वादान दोनी हात वयर उबारी आनी 20 फावटी वडातळा सांगया. सोम्या जेजू तुझ्या मोगान म्हाका बोर. 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 हालेलुया 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 हालेलुया. वड्या ताळ्यान वडो शब्दान वडो सक्तीन काळजा तावन आमी स्तुती करूया. हरे रे 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 ताजो मोग आमचे दे देव देव दी. येवकरिस्त तावन ताजो मोग आमच्या कुटुंबा भितर वाडोवन दी. अंधकार बंदपास बंदोडे सकड पयस वचून दी. सर्वेस्परा तुज्या मोगान आमकां बोर. हालेलुया रे 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 हरे रे 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 रे. हालेलुया हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. तळी भेटत. देव म्हजो मोग करता. देव म्हाका सांबाळता. एक मोगाळ बापूय पोरी. देव म्हजो मोग करता. देव म्हजो मोग करता. देव म्हाका सांबाळता. एक मोगाळ बापूय पोरी. देव म्हजो मोग करता. देव म्हजो सांगाता. मोग तळी भेटत. करता. काळजा ताव नरकानी. देव म्हाका सांबाळता. ओय देवा. एक मोगाळ बापूय पोरी. देव म्हजो मोग करता. देव म्हजो मोग करता. देव म्हाका सांबाळता. एक मोगाळ बापूय पोरी. देव म्हजो मोग करता. పాట సంఖ్య 405. सकाळी जावन सांज पोरया. घडये घडयेन घडी. सकाळी जावन सकाळी जावन सांज पोरया. हरे घडये घडी. हरे मोच्या मेटा. देव म्हजो मोग करता. हरे मोच्या मेटा. देव
देव म्हाका सांबाळटा एक मोगाळ बापूय पोळे देव म्हजो मोग करता देव म्हजो मोग करता देव म्हाका सांबाळता एक मोगाळ बापूय बरे देव म्हजो मोग करता तळी भेटून Răsnar to salari to samo carveta Răsnar to salari Răsnar to salari to samo carveta Kirko răsuna hautări Deu moso mocărta Kirko răsna hautări Deu moso mocărta Deu moso mocărta Deu m-a sambalta Ek mogal bapoi pori Deu mozo mocărta Deu mozo mocărta Oi Jesus Deu m-a sambalta Ek mogal bapoi pori Deu mozo mocărta तळी भेटून Urnung saina utrani Mokto bokat kata Urnung saina utrani Mokto bokat kata Patim asat salyari Dev moso mokarta Patim asat yutari Dev moso mokarta Dev moso mokarta सत्कार सांगता Dev maka sambalta तुम्ही गाया Mogal bapoy pori Deu mozo mokarta Yes, Lord. Deu mozo mokarta Bless your children. Deu maka sambalta Ik mogal bapoy pori Deu mozo mokarta तळी भेटून Dev mozo mokarta अच्छा मोगाने मी मोर्चा Dev कधी maka sambalta Ik mogal bapoy pori Dev mozo mokarta Dev mozo mokarta डोळे दाबून काळ जाता Dev maka sambalta तुमचे एक Ik आत्मविश्वास mogal bapoy pori Dev mozo mokarta Dev mozo mokarta Dev maka sambalta Oh Lord, fill them with your love. Ik mogal bapoy pori Dev mozo mokarta Dev mozo mokarta Dev maka sambalta Ik mogal bapoy pori Dev mozo
मोग करता. हालेलुया. हालेलुया 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 स्तुती करूया आम्ही सगळे या देवाच्या भोगाने मी वरच्या गतीर देवाच्या सत्तेने वरच्या गतीर आमचे जे सत्ते बोट जाऊच्या गतीर देवाचं भोग आमचे दे दिग जाऊच्या गतीर. हालेलुया 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 देव मुझो मोग करता, देव म्हाका सांबाळता. मोगाळ बापोय पोये देव मुझो मोग करता, देव मुझो मोग करता. God loves us. देव म्हाका सांबाळता. एक मोगाळ बापोय पोये देव मुझो मोग करता. तळये भेटून द्या देवा गारगांदिया. हालेलुया. वडा तळयांनी त्या सुमिया कमी अर्गानिया देव आमचो मोग करता. प्रेज द लॉर्ड. उजव्याक दाव्याक कोण आसात पळोवन सांगा देव तुजो मोग करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. बसया आमच्या जाग्यार बसया. सबार पोटी आमी विसरता. आमी विसरची सावलां आसात न्हय गे. फादर देवान म्हाका विसरून सोडलां गे फादर. देव आसुल्लो जाल्यार अशें जातें गे फादर. देव आसुल्लो जाल्यार कोरोनांत म्हज्या कुटुंबाची देवा दिनजाती आसली गे फादर. म्हज्या पुताचें काम येतें आसलें गे फादर. देव आमचो मोग करता. सांग पावल आमकां सांगता, सांग जुवांव आमकां सांगता देव म्हळ्यार मोगो. त्या खातीर आज आमी देवाच्या मोगाते फाटी येवेचीक पोतू देवाच्या मोगाते फाटी आयलो. आज कितें जालां हो संवसार देवा तावन पयस गेला. त्या खातीर देव संवसार असो मोग करता. त्या खातीर जुवांव संवांचेल तिसरो आवाज वर 16वी ओळ सांगता देवान संवसार असो इतलोय मोग केलो की गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड. ದೇವರು ಲೋಕವನ್ನು ಎಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆಂದರೆ God loved the world. God loved you and me. आज आमी सवाल विचारू ना देव म्हजो मोग करता गे म्हणून. देव आमचो मोग करता. त्या मोगाचो उपकार जावन ह्या येवकारिस्तान जेजू आमच्या खातीर आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. त्या खातीर येवकारिस्त जावन आसा देवाचो मोग, परमप्रसाद, देवरा प्रीती. त्या खातीर आज जेजू लागीं आयल्या. ह्या देवाच्या मोगाचें तळ हें बजलिका. हांगा देवाचो मोग मात्र, हांगा द्वेष ना, हंकारा मोसोर हाग्या झगड्याक ह्या खंयच्याक हांगा अवकाश ना. बायबल सांगता गर्व्यांक नसत्यांक देव नाश करतलो. कित्याक गर्वी अहंकारी नसती देवा मुखार रावंक साधना. त्या खातीर आमी पळयता निर्गमन ग्रंथान देव सांगता. निर्गमन ग्रंथ 20वा आवाजवर ओळू 24 आमकां अशें सांगता. जे सुवातेर म्हजें नांव तुमी उगडास दवरूंक जाय म्हणून हांव कुशी व्हरता. त्या सुवातेर हांव येतलो आनी तुमकां आशिर्वाद दितलो. सांगा म्हज्या उपरांत जे सुवातेर वडा तळ्यान जे सुवातेर म्हजें नांव तुमी उगडास दवरूंक जाय म्हूण हांव कुशी व्हरता. ते सुवातेर हांव येतलो आनी तुमकां आशिर्वाद दितलो. जे सुवातेर म्हजें नांव तुमी उगडास दवरूंक जाय म्हूण हांव कुशी व्हरता. ते सुवातेर हांव येतलो
हांव येतलो आनी तुमकां आनी तुमकां आशिर्वाद दितलो. आशिर्वाद दितलो. म्हळ्यार कितें सांगता, जे सुवातेर म्हजें नांव तुमी उगडास दवरूंक जाय, ह्या सुवातेर ह्या पवित्र तळार लॉरेन्साच्या ह्या बजिलिकाच्या पूर्ण शेतांत आमी आसा. हे सुवातेर आजकाल तावन न्हय, कितल्या वर्सां तावन जे सुवातेर म्हजें नांव तुमी उगडास दवरूंक जाय, आज ताचें देवाचें नांव उगडास दवरून आमी हांगा येता. आनी हांव खोशी व्हरता, ही देवाची खोशी, मनशाची खोशी न्हय. मनशाची खोशी जाल्यार हें पोनशेत जातें नातलें, बजिलिका जातें नातलें. देवाची खोशी, त्या सुवातेर हांव येतलो आनी तुमकां आशिर्वाद दितलो. त्या खातीर असल्या बाजिलिकांक, असल्या पुनशतांक विशेष कृपा आसा. आनी हांगा कितें जाता, हर एका ब्रेस्तारा विशेष मापान आमी हांगा नोवेनाक येता, आराधन करता, विविध याजाक येवन आमकां मजत दितात. त्या खातीर हांवें सांगचें, हांगा आराधन फादर फ्रँकलीन केवल हांगा सोलो नोरूंक मात्र आयला. आराधन आमी करचें, सांगाता मेळोन करचें. आमी हांगा आयकूंक येवन आमी सांगाता मेळोन आराधन करूंक आयले. हांव ज्या सुवातेर तुमी म्हजें नांवां उगडास काडतात, म्हजें नांव सत्यवान नांव, म्हजें नांव बडवोन नांव, म्हजें नांव हें आशिर्वादाचें नांव, तें नांव आमकां गूण करचें नांव. त्या सुवातेर हांव तुमकां कितें करतलो, आशिर्वाद दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आज आमी आशिर्वाद जोडूंक आयले. हांगा हांव दुकानी पाटी वचोंक न्हय, हांगा आमी आयले हांव कित्याक आशिर्वाद जोडोंक. जावं पुरो आमच्या कुटुंबाक आशिर्वाद, वैयक्तीक जिविताक आशिर्वाद. जावं तुमी गांवांत परगांवांत आसली, ह्या कोवीड टायमार हांगाच उरल्यात, कामां गेली, तुमी जावं पुरो त्या सामान घेवन आयल्यान, हांव तुमकां आशिर्वाद दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमचो देव आशिर्वादाचो देव, आमचो देव शिरापाचो देव न्हय. आमचो देव, त्या खातीर आमी देव अब्राहम, देव इसाक, देव जॅकब म्हूण आमी पवित्र सोल्यान वाचता न्ही गे. पळय ताजें बेसांव अब्राहमाचेर घालें, पत्रियार्क अब्राहमा उपरांत ताजें बेसांव इसाकाचेर घालें. त्या खातीर मोइशेक तो सांगता, आरोनाक तो सांगता, तुमी बेसांव दितना अशें बेसांव दी जाय. अब्राहम, इसाक, जॅकब असो देव तुमकां आशिर्वाद करूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देवाचें बेसांव, त्या देवाचें आशिर्वाद आमकां ह्या युकारिस्तांत, ह्या आमकां आराधनांत मेळटा. हांव आशिर्वाद घालतलो. तरी मगच्या भाव भयणीनो, आमी आमचे आशिर्वाद सुकोवंक कोण कारण, देव कारण न्हय, आमचे अस्कत कांय कारणां. त्या खातीर बायबल आमकां सांगता, मणियांचो बुको प्रोवर्ब्स 28:13, जो आपली पथकां लिपयता ताका सूख मेळना. One who hides his sins, there is no success in his life. ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ದೊರಕದು. जोती वळखता ताका दया लाभता, ताका आशिर्वाद लाभता. One who confesses and gives them up, God shows mercy. ಅವುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇವರ ಕರುಣೆ ದೊರಕುವುದು. त्या खातीर मोगोचे भाव भयणीनो, आज आशिर्वाद आमकां जाय. वय ह्या पोन तळाक आमी आयल्या, वय पूण आमचे भितर आसलें मेळेंपण तें आमी काडून उडयचंय. जावं पुरो आज आमी निभा दिवंक पुरो ह्या कोवीड टायमार आमकां कुमसार जावंक ना, पूण हांगा अवकाश आसा. हांगा ह्या जाग बसून आसता, तुमी कुमसार केदाळाय ह्या पुनशताक आयल्यार हांगा तुमकां अवकाश आसा. त्या खातीर आज आमी कितें करी जाय, आशिर्वाद जोडी जाय जाल्यार आमचें उणेंपण, आमचें मेळेंपण नितळ जायचंय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमकां कळीत आसा, गलीज जाल्ली वस्तू पवित्र जावंक साधना. गलीज आयदनांत आमी, मेळ्या आयदनांत आमी दूद घालूंक साधना, दूद पाड जाता. कितेंय आसा आमी तें नितळ करी जाय. तशेंच आमचें जिवीती, आमच्या मोतींत नाका जाल्लीं चिंतपां, जिवितांत नाका जाल्लीं घडितां, ही माज्या ह्या माज्याचो संवसार, अश्लीलता, कामुकपण, नाका जाल्ली आमचे नेगेटीव थॉट्स आमकां देवा तावन पयस व्हरतात. देवाचे आशिर्वाद आमच्या भितर येनासतना रावोंक आमकां ब्लॉक आमची सोस्कतकाय, आमचे सुपातक. त्या खातीर मुणयेच्या बुकांत आमकां सांगता, हांवें आतां सांगलें 28:13, जो आपली पथकां लिपयता ताका सूख मेळना. सूख मेळना म्हळ्यार ताका आशिर्वाद लाभना. जो ती वळखता ताका दया लाभता. One who hides his sins, there is no success in his life.
वन हू कन्फेसेस गॉड शोज मर्सी. म्हणजे देवा समोर आमी कल्ती जावंक जाय. कल्ते जाल्ल्यांक देव वर्ते करता, अहंकारांक गर्व्यांक न्ही. त्या खातीर तुमी पळयल्यार वेंचीक पोतू तो अहंकारी जालो, गर्वी जालो, संवसाराच्या दौलते बली जालो, बापायच्या मोगात तावन तो पयस पावलो, देवा तावन तो पयस पावलो. आनी ताणें चिंतलें, ताणें धरली वाट सारकी म्हणून. थोडे फुडें आमचें पिशेपण आमकां लगड काडटा. कित्याक म्हळ्यार आमी चिंतची आमी धरली वाट सारकी म्हणून. सूख आमी धरलेली वाट बदली जाय. वाट बदली जाय जाल्यार आमी पातकाक पाट करी जाय, देवाच्या वाटेक आमी ये जाय. एजेकिएल प्रवादी सांगता, नसत्याच्या मरणांत म्हाका संतोष ना, दुष्टನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಲವಲೇಶವೂ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ. ह्या नसत्यानं आपणाचें नसतेपण सोडून ताणें शिस्तेन बरें जिवी जिये जाय. दुष्टನು ತನ್ನ ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಿಷ್ಟತನವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು. म्हळ्यार कितें? I don't want anyone's death. All those sinners, maybe wicked people, I don't want their death. I want their transformation. असली बजिलिका असली पुनशता आमकां परिवर्तन हाडटात. आमी दुसऱ्यांक परिवर्तन करूंक पळयता, पूण आमचें थंय परिवर्तन येवंक जाय. आमची पातकां भोगसूंक जाय. तवळ मात्र देवाचो स्पिरीट आमचें थंय काम करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आमी सक्कड अस्कत. त्या खातीर तुमी पळया, बायबलाचो संदेश एकच, आशिर्वादां जाय म्हजे परजे फाटी ये, म्हज्या पुता म्हजे दुवे तूं फाटी ये. कम बॅक टू गॉड, कम बॅक टू दॅट ब्लेसिंग. देवा थंय तूं फाटी ये. आनी आज आमी निर्धार घेतना आदार आमकां देव दिता. वी हॅव टू टेक ए डिसिशन. केदळ आमी निर्धार घेना, आमी पडटा, आमी रडटा, आमी बुडटा आमच्या जिवितांत. निर्धार आमचे ती वेंचीक निर्धार ताणें काणयेनातलो जाल्यार तो दुकराच्या गुडान नासतो. तशेंच बायबलान कितलीशीं गणितां आमी पळयता. जेजू बोक्षिता, जेजू दाखयता तो बोगसणेचो सागोरू, बोगसणेचो दातार, आनी तो आयलोच आमकां बोगसूंक. त्या खातीर आज आमची अस्कत काय देवाक कळीत आसा. आज आमकां हिलींग जाय, आमकां आशिर्वाद जाय, आमकां बेसांव जाय, तर आमची पातकां आमी रड जाय. त्या पातकाक आमी पाट करी जाय. पातकी जिणी सांडून बऱ्या जिविताक आमी ये जाय. बाजिलिकांत आमकां इंडल्जन्स मेळटा. कितें इंडल्जन्स म्हळ्यार कोण ह्या असल्या बाजिलिकांक भेट दिवन धूक धरून मागता गी देवाचे विशेष आशिर्वाद तांकां मेळटात. त्या खातीर बाजिलिका म्हळ्यार आशिर्वाद जोडसो जागो. वी आर गेटिंग अ स्पेशल ब्लेसिंग इन दीस प्लेस. ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಈ ಬಸಿಲಿಕಾ. तर सा लॉरेन्स बापाच्या पांयांतळी आमी आयले हांव जेजू तावन तो आमकां मागोवन धाडटा. पूण संदेश स्पश्ट आसा, पातकी जिणी रडा, तुमची पातकी जिणी सांडा. देवा थंय तुमी फाटी येया, देवाच्या मोगा थंय तुमी फाटी येया, देवाच्या आशिर्वादा बेसावां जोडूंक तुमी फाटी येया. आमच्या पश्चातापाचो संकेत जावन आमी सक्कट दिंबी घालया. देव तावन इल्लो वेळ आसा सांगता. दुनियांत आमच्या काळजाचे दवरया. सात जाता जाल्यार तुमी हांगा युकरिस्ताक पळया. आज आशिर्वाद जोडूंक तुमी आयल्यात. यू वॉन्ट ब्लेसिंग टुडे. द ब्लेसिंग विल फ्लो ओनली वेन वी रिपेंट एंड बिलीव इन हिज मर्सिफुल लव. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಆತನ ದಯೆಯನ್ನು ಸವಿಯಬೇಕೋ ನಾವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕು. आमी केदाळा ताजो तो काकुळटी बरीत मोगो सनभोग आमकां जाय जंय आमी पश्चातापाव जाय. तर आज एक निर्धार करा. संपूर्ण गेले त्या कितल्या तेंपात हांव तुमी खुमसार जाल्यात ते तुमकांच कळीत आसा. जीं पातकां मागीर मागीर चड आमी ह्या दिसांनी लगीं आसा त्या माज्यांनी, त्या युट्यूबांनी या कसल्या नाका जाल्या सायटींनी सगळो दीस आमी वेस्ट करता. 5 मिनटां मागण्या बसोंक जायना. एक कोंत हातान घेवन तेर्स म्हणोंक जायना. संजेर मागण्या आसल्यार ते सुपरफास्ट एक्सप्रेस करच्या खातीर आमी करता गी काळजा तावन आमी करता म्हूण आज आमी चिंती जाय. तरी मगोच्यो भाव भयणीनो, आज हर एकलीन तुमी हांगा तावन फाटी येतना आशिर्वाद जोडून वचोंक आसा, भलायकी जोडून वचोंक आसा. तुमच्या कुटुंबाची तेसावां तुमी घेवन आयल्यान. 12 जाणांनी म्हाका मेसेज्यो धाडल्यात. तुमी समस्या आसात,
फादर फ्रँकलिना कडेन न्ही आज आमी ह्या पोंतळान जेजू लागीं आयल्या हांव आनी तो जेजू आमकां गूण करता. एक घडी भर दोळे धांपा. तुमचे काळजाचेर हात दवरले काडे तुमचे अस्कत काय तुमी रडा. तुमची पातकां तुमी रडा. तुमी दूख धरा काळजांत तावन. त्या खातीर काळजांत तावन दूख धरतेल्यांक बोगसणें दिवच्याक देवान बापान जेजूक धाडला. आज आमी आमचे भितरली अस्कत काय आमचे ती मस्त अस्कत काय आसा. हांव म्हणलो हांकार स्वार्थ आनी म्हजे नेगेटीव चिंता म्हजो राग द्वेश हागे मोसर कामुकपणो अश्लीलपणो असले वेबसायटांनी हांव बली जाला. असल्यांनी म्हाका वेडो घाला. थंयतून म्हाका भायर येवंक जायना. रेवड घाला. सुळयेक हांव शिरकला. रीण आसा. जावं पुरो म्हजे प्रॉपर्टी ब्लॉक जाल्यार केस आसा. कितेंय बिझनेस प्रॉब्लेम आसा. दुसऱ्यांक दिवचे पयशे दिनासतना हांव सतयता या दुसरी म्हाका सतयतात. आज तुजें काळीज तूं पळय. आज एक निर्धारी आसा. लॉरेन्साच्या बाजिलिकाच्या पांयां तळार तूं करप. आज हांगा तावन येतना तूं रित्या हातांनी फाटी वचचें न्ही. पगार देवाच्या कृपेन बरोवन फाटी वचोंक जाय. तुकाच तूं रितें करप. आज देव आमची काळजां पळयता. आमच्या काळजान कितें आसकत काय आसा पळयता. आमच्या कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस मायंड देव पळयता. आमचे भितर कितें घडटा ताका कळीत आसा. सबारपोटी घोवाक कळीत जायना. पत्नीक कळीत जायना. भुरग्यांक कळीत जायना. आमचे आटे विटे सक्कड तो जाणा. आनी ताच्या सांगता मागोवंक आमकां ती कुर्सामळी रावली आवय दुखी माता मोरी माय सर संत भक्ता सांगता आमच्या खातीर ती विनाती करता. आज आमचे आत्मे नाश जावचे नाकात. आमचे आत्मे पवित्र आत्म्यान भरो जाय. आज आमी एक निर्धार घे जाय. तो निर्धार आज आमकां आशिर्वाद करता. तो निर्धार आमकां आज भलायकी दिता. तो निर्धार आमकां कृपेन भरता. तो निर्धार आमकां आशिर्वादान मात्र न्ही भलायकेन आशिर्वादीत करता. तर आज म्हजे सांगता मागा सोम्या जेजो आमची अस्कत काय तुजे मुखार आमी रडता. ह्या आराधनान आमी आमकां समर्पिता. आमी तुजे मुखार सरपडल्या. दिंब्यांनी दुखांनी रडण्यांनी विळापांनी तुजे मुखार येता. तुजे तावन पयस गेल्ल्या खातीर पश्चाताप पावता. म्हज्या कुटुंबाच्या एक पत्का खातीर आज ह्या बाजिलिकांत हांव दूख धरता. जेजू म्हाका मात्र न्ही म्हणजे सगळ्या कुटुंबाक तुज्या बोगसण्यांत बरो. आमची सगळी पातकां तूं नितळ कर. ह्या युकारिस्तांत तावन आशिर्वाद वळोवन दी. गांवांत आनी परगांवांत पयशिल्ल्या जाग्यांनी आजची आमची कुटुंबादारां आशिर्वाद जावं दी. आमी हांगा मागतना आमच्या पश्चातापाचे मागणे वायक सोम्या. एक नितळ काळीज एक निर्मळ मन म्हाका रोसून दी. म्हाका रोसून दी. म्हज्या कुटुंबाक रोसून दी. म्हज्या समुदायाक रोसून दी. हे सगळ्या संवसाराक रोसून दी. हे देवा हे देवा आमी तुजे समोर आयल्या. तुजे समोर आयल्या. हालेलुया हालेलुया. दोनी हात आमचे वयर उबारुया. एक दाबोवटी वडातळ्यान आमी सांगया. ताजे उपरांत आमी गावचे. दाबोवटी वडातळ्यान सोम्या जेजू हांव ये पातकी म्हजे वयर दया दाखय. सोम्या जेजू हांव ये पातकी म्हजे वयर दया दाखय. वडातळ्यान सोम्या जेजू हांव ये पातकी म्हजे थंय दया. सत्कार सांगता. सोम्या जेजू हांव ये पातकी म्हजे थंय दया कर. सोम्या जेजू हांव ये पातकी म्हजे वयर दया दाखय. सोम्या जेजू हांव ये पातकी म्हजे वयर दया दाखय. वडातळ्यान सोम्या जेजू हांव ये पातकी म्हजे थंय दया दाखय. सोम्या जेजू हांव एक पातकी म्हजे थंय दया दाखय. सोम्या जेजू हांव एक पातकी तुजे काळजांत हांव. सोम्या जेजू हांव एक पातकी म्हजे थंय दया दाखय. सोम्या जेजू हांव एक पातकी म्हजे थंय दया दाखय. सोम्या जेजू हांव ये पातकी म्हजे वयर दया दाखय. सोम्या जेजू हांव ये पातकी म्हजे वयर दया दाखय. हालेलुया 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 हालेलुया. वडातळ्यान वडातळ्यान सत्कार सांगता. हे घडी अभिषेक आशिर्वाद वळटा. आमची पत्काची पाळा समेत तो खाण उडयता. वेशीक आत्म्यांक तो पोटलोन धरता. ताच्या ह्या पुनशतान आमकां आमच्या कुटुंबाक आशिर्वादान भरता. आमच्या ह्या DSCCचेर गांवाचेर हांगाच्या सर लोकांचेर सर हांगाच्या अडकळीचेर जैत दिता. टच
Yes, Lord. Shirala, shirala, बाबा आमचेर दया दाखय, या भुरग्याचेर दया दाखय. तुझी दया वळोवन दे, तुझी काकूळ तोडोवन दे, तुझे बोगसणे वळोवन दे, तुझी सकत वळोवन दे. आमच्या रक्त खाणांनी, शिरांनी, हाडांनी, सोदांनी, कुटुंबांनी रे 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 आशीर्वादाचे बाबा, आशीर्वादित कर आमकां तू. अरे रे 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 देवा दुनिया जोडया चड पयसलो आता हांव पाटी येता. सांगा तामणिया. देवा तावन हांव चड पयसलो आता हांव पाटी येता. पदकांच्या वाटांनी सडकलो सोम्या हांव पाटी येता. पदकांच्या वाटांनी सडकलो सोम्या हांव पाटी येता. घरा येता, घरा येता, परत सांडवे सोना. उक्ते आसा तुझे मोगाचे हात, सोम्या हांव पाटी येता. घरा येता, घरा येता, सकट सांगाता. घरा येता, परत सांडवे सोना. उक्ते आसा तुझे मोगाचे हात, सोम्या हांव पाटी येता. उगडयली हांवें मोलादीक वर्सां, आतां हांव पाटी येता. दोळ्यांनी म्हज्या भरून दुखां, सोम्या हांव पाटी येता. पगडयली हांवें मोलादीक वर्सां, पगडयली हांवें मोलादीक वर्सां, आतां हांव पाटी येता. दोळ्यांनी म्हज्या भरून दुखां, सोम्या घरा पाटी येता. घरा येता, दुनिया तुवें उबारून घरा येता, परतून सांडवे सोना. उक्ते आसा तुझे मोगाचे हात, सोम्या हांव पाटी येता. घरा येता, घरा येता, घरा येता, परतून सांडवे सोना. उक्ते आसा तुझे मोगाचे हात, सोम्या हांव पाटी येता. पाताका धड पेल्याक दुखयले, वय सोम्या आतां हांव पाटी येता. ताका दुखो तुका कुर्सयले, सोम्या घरा पाटी येता. पाताका धड पेल्याक दुखयले, सोम्या हांव पाटी येता. ताका दुखो तुका कुर्सयले,
येता घरा येता परतून सांडून वेसोना उक्ते आसा तुझे मोगाचे हात सोन्या घरा पाठी येता घरा येता परतून सांडून वेसोना उक्ते आसा तुझे मोगाचे हात सोन्या पाठी येता सोन्या पाठी येता सोन्या पाठी येता हालेलुया 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 सुमिया कमी हर गती आमचे पातकाने बुकसून आशीर्वाद केल्या खातीर आमचे उणे मोडस काय तरी बोलून का बोलता केल्या खातीर या बोध शतान या बजलिकान आमकां ताजे आशीर्वाद मेळच्या खातीर आनी मुखार ते पातकाक आमी गुलाम सायनस आमकां राखचे खातीर आमकां अभिषेक ताणे करचे खातीर थँक यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरीफाय यू लॉर्ड हरे 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 सुरेश बाबा या सगळ्या सोसायटीच्या पत्त्याच्या परिवर्तनाखातीर आमी मागताव पत्त्यानी पत्नीची सांडू तुझे ते योग आशीर्वाद कृपा मेळो ते बिच्छा कोणाकडे हात उभार मागताव अंतर बंपत बंदडे फुटी सोदमो एकेते छिप्प सोदमो निष्क्रिय जावन देवा शेरेच्या पत्त्याच्या कोटीचे तो पयसो सारका भारतातून पयसो सोदा आनी भोवडाचा पयसो ताका लागी आड सोमिया हरे 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 घरा येता परतून सांडून वेसोना उक्ते आसा तुझे मोगाचे हात सोम्या पाठी येता घरा येता परतून सांडून वेसोना उक्ते आसा तुझे मोगाचे सोम्या पाठी येता सोम्या पाठी येता God is never tired of forgiveness. Papa Francis केदाळाय सांगता God is not tired of forgiveness. बोक्षणे दिवंको देवाक पुरासाण जायना. देव आमचो बोक्षिता. ते खातीर मोगाचे भाव भयणीनो आज ह्या बोक्षणेचे ताजे उक्ते आसात मोगाचे हात. तुम्ही पळयले जेजूचे हात केदाळे मोगाचे हात. त्या कुर्सार मरता नाही दोन्ही हात आमच्या खातीर ताणें उक्ते दवरल्यात. ते गायी ताणे ते 5 गायी ताणे सोंसले सगळी कूड बेसन जाली आमच्या खातीर आणि ताच्या मोगान ताफावात ना ताच्या मोगान उणेपण ना ताच्या मोगान धगलबाजी ना नो चिटिंग इन हिज लव हे मनुष्याचो मोग संपूर्ण मोग देवाचो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया केदळ आमी त्या संपूर्ण मोगसून मोग जोडता ओंगी तेदळ आमची कूड मोत आत्मो अभिषेक जाता आमची कूड मोत आत्मो भलायकी आमकां लाभता हे खातीर आज आमी संगता मेळचे संगता येवचे संगता आराधन करचे घरा संगता मागचे म्हळ्यार देवाच्या मोगा मुखार आमी बसचे त्या खातीर आज आमी देवा तावून हा संसार देवा तावन पयस केला त्या खातीर ह्या संसारांत हे सकट वीद ववळी आमी पळयता जावं पुरो ह्या आधुनिकीकरणांत ह्या तंत्रज्ञानांत मुखार गेला पूण मनशापणांत आनीक फाटी पडला आमकां कळयता आमच्या बोवारी कितें जाता की म्हणून कित्याक मनीस देवाच्या मोगाक दुखयता कित्याक देवान दिली पृथ्वी देवान जळकलें सगळे मनशा कुळाक ताणें रचलें ताका बरें दिसलें आनी तो देव बरो तो देव मोग
तो देव दयाळ, तो देव कृपाळ. देवाक बदलूंक कोणा वरवीं साधना. आमी आमचें जिवीत बदलून देवाक येसय. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. सकड उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमच्या सवे आसो. मार्क प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. मार्कोचो वांजेल आवास्वर दुसरो वळो 1:11. थोड्या दिसा उपरांत जेजू कफरनावाक पाटी आयलो. थंय तो एक घरांत आसा म्हणली खबर जाली. हें आयकून इतलो लोक थंय जमो जालो की दारा भायर पर्यंत तांकां जागो नातलो. अशें तो देवाचें उतर परगटून आसतना सोग जण एक आरिगाराक ताचे सरशे उखोवन हाडून आयले. पूण लोकांचे केटी निमती ताका जेजू सरशेन व्हरूंक जालें ना. पूण लोकांचे केटी निमती ताका जेजू सरशेन व्हरूंक तांच्यान जालें ना. देखून जेजू आसलेल्या कडेन घराचें पाकें सोडून उक्तें केलें आनी आरिगाराक तो न्हिदोन आसलेल्या हांतुळणा समेत वयर तावन तांणी सकला देंवयलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरिगाराक म्हळें, पुता तुजे पातकां बोगसली. तवळ थंयच बसून आसलेल्या शास्त्रां भितरले थोडे आपल्या मनांत अशें चिंतूंक लागले, वो कित्याक अशें उलयता? वो देव निंदा उसारता. देवाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाक पातकां बोगसूंक सांगता? ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हणून जेजू आपल्या मनांत तक्षणच जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी अशें चिंतात कित्याक? आरेगाराक सांगूंक खंयचें चड सोंपें? तुजी पातकां बोगसली म्हणचे की ओट तुज्या हांतुळून घे आनी सल म्हणचें? तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवच्याक तो आरेगाराक म्हणालो, हांव तुका सांगता उठ, तुज्या हांतुळून घे आनी घरा चल. आनी तो उठलो आनी तक्षणच आपल्या हांतुळून घेवन जमो जाल्ल्या सकडां उजेर भायर सरन गेलो. हें पळोवन सुमेस विस्मीत जाले आनी देवाक वर्णून असले आमी येदोळो देखले ना म्हणाले. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाकणे तुका क्रिस्ता. Praise the Lord. Hallelujah. अर्गान तुका सुमियान जेजू. पोगळाप तुका सुमियान जेजू. दान तुका सुमियान जेजू. वंदन तुका सुमियान जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोश भाव भयणीनो, आज बायबलांतले गडीत घेवन आज आमच्या भलायके खातीर आमी मागोवंक वेता. बायबलान सबार भलायकेची गडितां जिजून भलायकी दिवची गडितां आसात. आमी सबार पोटी आयकल्यान ती जावंक पुरो. पूण हर एक पोटी आयकतना आमकां त्या वांजलाद्वारे जिजू आपडटा. आयचें गडीत आरिगाराचें गडीत. जेजू कफरनावाक गेलो. कफरनावाक जेजू तवळ तवळ येतलो आनी कफरनाव तो गांव ताका बारे मोगसो जावन आसलो आनी सबार गडितां ताणें कफरनावांत केल्ली. आनी आज कितें जालें, थंय एक घरांत आसा म्हणली खबर जाली. जेजू थंय आसा म्हणली खबर जाली. लोक जेजूक सोदून येतलो. People used to come in search of Jesus. कित्याक येतलो म्हळ्यार जेजू वरवीं तांकां समाधान मेळटलें. जेजू थंय तांकां शांतीसून भोग जातलो. जेजू तांकां आयकतलो. There is a God who listens to us and that is Jesus.
जेजू आमकां आयकता. आनी त्या खातीर ते लोकांचो जमो आज पळया तुमी ह्या पोनुशताक हांगा आयल्यात. कारण कितें? जेजूक आयकूंक तुमी आयल्यात. पयस पयस थावन तुमी आयल्यात. कित्याक आज तुमी जेजू तावन स्पर्श जावन तुमकां आशा आसा. आनी त्या घरांत लोक जमलो, इतलो जमलो की घरा भितर जागो नातलो. आनी तो वेळ कितें जालें? तो वेळ 4 जाण एक आरी घराक उखल नाण्णायले. तुमकां कळीत आसा आर मारल्याची स्थिती कशी आसता गे म्हणून. ताजी एक सायड वचोन आसता. आर कशी मारता म्हळ्यार ब्लड तुमच्या ब्रेनाच्या क्लॉट जायत जाल्यार एक सायडीन तो संदेश वचना आनी एक सायड डेड जाता. म्हळ्यार एका लेकार हाफ डेड. आनी आर मारतना ती सायड ताजी वेता, आमी सांगता आमच्या भाशेन सायड वेता म्हणून, पॅरालिसीस. आनी त्या व्यक्ती कितें जाता? एक पावटी आर मारल्या उपरांत ताजे कश्ट ते कोण आयकिनाकात. ताका त्या सायडीन काम करूंक जायना, ताका उठोवन वचोंक जायना, बेड्डारच आसा जंय. आनी एका सायडीन ताजी सकत आसना. थोड्या फावटीशीन मरण जाय म्हळ्यार मरण येना. थोडी आर मारना 10 वर्सां 15 वर्सां जियेल्लीं आसात बेड्डार अंतुळणार, ते कश्ट सोंसुल्लीं आसात. आनी ह्या आरीगाराक ताचे कश्ट पळोवंक जावना. पण मगो भाव भयणी आमी कितें करता? कश्ट पळोवंक जायनातल्या वेळार आमी म्हणटा एक पावटी कारकोळो तूं नोवेनाक वच. हांगा ब्रेस्ताराचें नोवेना आसा. तुमी आज मात्र आयल्यार तुमकां बरेंपण जाल्यार मात पावना. हर एका ब्रेस्तारा हांगा असले आराधना आनी असली भलायकेची आशिर्वादां आमकां ह्या बाजिलिकांत हांव देव दिता. त्या खातीर तुमी दुसऱ्यांकय सांगत जाय, दुसऱ्यांनी तुजो अनुभव जोडी जाय. पळय 4 जाणांचो भावार्थ, 4 जाणांचो भावार्थ. ह्या 4 जाणांनी ताका उखल नाडलो. तांणी निर्धार केलो. 4 जाणांनी निर्धार करी जाय जाल्यार तांचे मदें एक मन आसा जाय. त्या खातीर जेजून सांगलें आसा न्हय की 2 या 3 म्हज्या नांवी खंय आसात थंय हांव तांच्या सांगात आसतलो. त्या खातीर आज आमी 2 या 3 आमच्या कुटुंबांत आवय बापूय भुरगीं सांगाता मेळटा, देव थंय आसा. आज आमी हांगा सांगाता मेळटा, देवाची कृपा हांगा आसा. 4 जाण तांचो भावार्थ, तांच्या भावार्थान त्या आरीगाराक हांतुळणा समेत उखल नाण्णायले. तांची एकच आशा आसली, ह्या आरीगाराक जेजू लागीं हाडी जाय. मग भाव भयणीनो, आर एक बैल्यान मारची आर आनी एक आर आत्म्याक मारची आर. ते मिसाक येनात, देवाचे उतर वासिनात, तेर्स करिनात. तांकां स्पिरिच्युअलिटी आत्मीक जिवीत नाका. क्रिस्तांव बावतिजम घेतला, देवा तावन पयस आसात, ती एक आर. त्या खातीर हांगा कुडीची भलायकी आनी आत्मीक भलायकी दोनीय जाय. जेजू ताका केवळ कुडीची भलायकी मात्र दिना, आत्मीक भलायकी ताका तो दिता. त्या खातीर तो ताजी म्हणटा तुजी पातकां भोगसली, तुजे कुडीची भलायकी जाय जाल्यार त्या खातीर आमी ह्या आराधन सुरू करतना हांगा जेजू तुज्या मोगान म्हाका तूं भोर, जिवान तूं म्हाका भोर, ताज्या उपरांत म्हजी पातकां तूं भोगशी म्हूण आमी मागलें. कित्याक गरजेचें आमच्या भितराची अस्कतकाय आमी वळखून घेवची, व्हेरी इम्पॉर्टंट. आज मगोचे भाव भयणी आमची अस्कतकाय वळखून घेवंक जाय. देव ताका अवकाश दिता. देव सोकास पूण तो अवकाश दिता. गॉड इज स्लो टू एंगर म्हणटात बायबल. ताका क्रोधाक तो स्लो, ए सोकास. तो आमकां शिक्षा दिना. शिक्षा दिली जाल्यार आमी कोणी हांगा आसती ना. त्या खातीर तो आरीगाराक कितें करता? आरीगाराक 4 जाण जेजू लागीं आपोवन हाडटात. पळय मगोचे भाव भयणीनो, ते 4 विनवणेचें मागणें. आज ह्या पॅन्डेमिका वेळार, ह्या कश्टांच्या काळार कितलेशे मागणे ग्रूप मागते आसात. हजारांनी हजारांनी मागण्या ग्रूप. कितें म्हळ्यार हांव कर्नाटकांत कॅरिझमॅटीक संचलनाचो स्पिरिच्युअल आत्मीक डिरेक्टर जावन आसता. सगळे ह्या 14 DACC तावन ह्या सगळ्या भारत गांवांत हांव आयकता. सबारांक ऑनलायन झुमार टॉक दिवचो अवकाश म्हाका मेळ्ळा. कितलीशीं इंटरसेशनां चलतात, कितलीशीं मागणी चलतात, ती निरर्थक जायनात. समोर ह्या दिसांनी आमच्या कुटुंबांत इल्ले मागणें सडलां. कित्याक सडलां गे म्हळ्यार संवसार ह्या कश्टांनी आसा. आनी हांगा ते 4 जाण सांगाता मेळटात. जावं पुरो ही 4 जाण आमचे ल्हान क्रिस्तांव समुदाय, जावं पुरो आमच्या कथोलीक सभा, आमच्या ICOM, YCS, आमच्या विन्सेंट डे पौल मोरियाल सोडेलिटी, हे 4 जाणां. त्या खातीर ती येनान फादर न्हय. आमच्या इगर्जेंत आमच्या आयोग आनी कितें सक्कड आसा ती सुवार्थ जेजूची.
स्वार्थाची जावची न्ही. जेजूची सुवार्ता वय जेजू ती मुंदारून व्हरता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ते खातीर तुमी आयल्यात, हांगात हांव तुमी गेल्यात, आमकां मेळ्ळें न्ही. तुमी एक्टीव जावन इनवॉल्व जावंक आसा. तुमी खंय आसात त्या बिरगज कुटुंबान, त्या बिरगज कुटुंबाच्या लितुर्जीन, त्या बिरगज कुटुंबाच्या आराधनान, त्या बिरगज कुटुंबान तुमकां आसल्यात, तुमकां दिल्या मिसावांत. ते मिसांव आमी करचे मिसांव सुमयाचे. जावं बरो हे DSC ह्या जावन शिवमोगा DSC म्हाका दिल्ले मिसांव फिरगजीचो विगार जावं न्हू, जावं बरो विन्सेंट डे पावलो मोरियाल सोडेडी आत्मीक कॅरिझमॅटीक निर्देशक जावन हांवें म्हजें काम करूंक आसा, मिसांव करूंक आसा. थोडो वेळ घेवन सुवार्ता प्रगट करूंक वचूंक आसा. कोणा खातीर? सोम्या खातीर. त्या खातीर आमची सगळी सेवा सोम्या खातीर, आनी ती सेवा गरजेची सेवा. त्या खातीर जेजून सांगलें मार्ता आनी मोरयेक, मोरयेन गरजेचो वांटो विसरून काडला. मार्ता मार्ता तूं सबार राटावळींनी बुडोवन गेल्याय. आज आमकां सबार राटावळी आसात. घरा गेल्यार इतल्यो राटावळ्यो की आमचें भुंय आसा, काम आसा, आमचे बिझनेस आसा, इतल्यो राटावळ्यो की आमी थोडे फावटी राटावळींनी बुडोवन गेल्या. हांव हे फावटी खंय म्हणी धवया म्हूण बगता थोड्यांक. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कित्याक राटावळी तकलेर वोवन खाणी घेनाकात तुमी. कित्याक राटावळी देवान दिल्ल्यो, त्या खातीर देवाक पयलो जागो दिया. समस्या कितें जाता की देवाक पयलो. ह्या सौगांनी पळया कितें गेलो, ताका काम आसलें, तांकां राटावळी आसल्यो. त्या सौगांक आपूण हाडिचें म्हूण कांय आसलें गी, त्या पिडेस्ता कडेन वचचें म्हूण कांय आसलें गी, कांय ना. आज आमी तशींच जाल्या संवसारान थोड्या फावटी. आमच्या शेजारी कोणी हुशार ना जाल्यार आमकां कितें पडोवन गेलां सायबा. जावं बरो कोरोना येयल्यार आमकां फोन करून उलयत न्ही वचोंक जायना जाल्यार ओके स्प्रेड जाता डिजीज, नो प्रॉब्लेम. उलयत नाही गी कशी आहात म्हणून. पिडा येताना कळटा आमचे इश्ट कोण गे म्हणून, कश्ट येताना कळटा आमचे इश्ट कोण गे म्हणून. मग भाव भयणी सोग जण ताच्या सांगाता रावले. हे सोग जण ताका मजत दिवंक रावले. हे सोग जाणांचो भावार्थ पळया. तसलो भावार्थ आमकांय दी. तो सेवेचो भावार्थ बरो वांटो तांणी विसरून काडला. जावं चिंता ह्या ब्रेस्तारा दिसा तुमी हांगा आयल्यात म्हळ्यार तुमी बरो वांटो विसरून काडला. दुसरी कामां सगळ्यांक आसात. ब्रेस्तारा दीस कामाचो दीस, कामाक वचोंक आसा, सवार आसात. म्हणून हर एक राटावळी बोगलेन दवर अर्दो दीस आमी सोमया समोर येता जाल्यार आमी आमचें एक डिसिशन निर्धार घेवन आयले. हांव सोमयाच्या पांयां तळी बसूंक. मोरये बरी, मोरयेन बरो वांटो विसरून काडला. जेजू सांगो ना मारता तुवें पाड वांटो विसरून काडला म्हण जेजू सांगो ना. बरो वांटो खंयचो सोदू, कुटुंबान बरो वांटो खंयचें मागणें, म्हज्या जिवितान बरें खंयचें देवा सांगता जियेवचें, तें सोडून हांव राटावळींनी पडल्यार देवाक दुरसोन हांवें फायदो ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ह्या सौगा जाणांनी ताका आरिगाराक हाडलो, जेजू लागीं हाडलो. पळय मगो भाव भयणीनो, आज हांगा आमी उखून हाडलां, हाडूंक ना जावं पुरो, पूण आमच्या मागणेन हाडल्या. म्हजी मम्मी हुशार ना, डॅडी हुशार ना, भुरगें हुशार ना, ह्या म्हजो पती हुशार ना, पतीण हुशार ना, हे पेवण्या बली जाल्या पूत हुशार ना, सांगलें आयकना, ह्या परगांवान कामां नात. तुमी तांकां उखून हाडलास. तुमी बेश्टे येवंक ना तांकां ह्या जाग्यार. ह्या पवित्र तळाक उखून हाडलां तांकां. तुमी आज त्या काळजांत हांव मागतना, त्या खातीर तुमी गायलें काळजांत हांव नाराज सितना. वेन यू अडोर द लॉर्ड युअर गॉड फ्रॉम युअर हार्ट, गॉड ब्लेसेस यू. हांव आशिर्वादां दितलो तुमकां. पळय आमी आज आशिर्वाद मेळची ना म्हणचे न्हय, खंडिती 100% आमकां आशिर्वाद नातल्यार ह्या 3 वरांच्या मागण्याक हांव 100 वरांची वाट म्हजी बिरगज बेंगलोर लागीं आसा. आतां धांवचें हांवें, हें जातेच हांवें परतून फाटीं वचचें, सांजेर पावचें, 7-8 वरां जातलीं म्हाका. प्रॉब्लेम ना म्हाका. कित्याक प्रॉब्लेम ना, हें आशिर्वाद जेजू आमकां दिता, म्हाकाय दिता ह्या पवित्र तळांत. मग भाव भयणीनो, ते सोग जण जेजूच्या मोगान भरले, देवाच्या कृपेन भरले, आनी तांचे थंय सेवा करी जाय म्हूण आशा आयली. हिलींग जाय जाय आमकां, आमी सेवा करी जाय. सेवा करिनासतना हिलींग मेळना, गूण जायना. सगळ्यांनी म्हणजे इन्स्टंट आमकां इन्स्टंट जाय पुरो ना. आमी देवा लागीं समोर, देवा लागीं जावंक आसा, देवा समोर रावोंक आसा, देवाचो मोग करूंक आसा. काळजान मोग आसलो मात्र सेवा करता. तो मोग देवाचो. हे 100 जाणां थंय तो मोग आयलो. हे 100 जण कसो आरिगार इम्पॉर्टंट, हे 100 जण गरजेचे. तुमी हांगा येता, तांकां तयाराय करता, तांकां वॉलंटियर्स आसतात, ह्या जाका आसा तो तयाराय करता, तो मागणें करता. आनी हें पुनशतान असले एक आशिर्वाद आमकां जाय म्हणून ताच्या फाटल्यान वावर करची आसात. अशें भाव भयणीनो,
तसलो बोवार्थ आमचो जायचंय. ह्या 4 जाणां बरी आमी देवा तेय लोकांक काडचे बरी जायचंय. हे मिसांव आमचे सगळ्यांचें, मिसांव पवित्र सभेचें, आमचे हर एकल्याचें. आनी ते हाडून येतात. पळय तुमी बरें काम करतना अडकळ्यो मस्त आसात. हांवें आयकलें पोंद शेतान मस्त अडकळ्यो आसात. पाद्र्या म्हणूंक लागलो माग हांवें एकच सांगलें, हें देवाचें काम देव करता आनी लॉरेन्स बाब तें करता. तुमकां धाडलां तुमचे द्वारी देव मिसांव करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. त्या खातीर मगोच्या भाव भयणींनी ते 4 जाणांनी जेजू थंय हाडलो. अडकळ्यो कोणाक नात? अडकळ्यो म्हाकाय आसात, अडकळ्यो सगळ्यांक आसात. अडकळ्यो मिसांवांत येतातच. अडकळ्यो तुमी कितलें बरें करतात तितलें सर अडकळ्यो येतात. त्या खातीर कित्याक अडकळ्यो येतात? अडकळ्यो म्हळ्यार कितें? जावं पुरो पिडा. अडकळ्यो म्हळ्यार आतां आमकां अडकळी कोरोना. अडकळ्यो म्हळ्यार सडन आमचें रीण, जावं पुरो अर्द्यार आमचें उरलें काम, हें सकट अडकळ्यो. कित्याक फादर अडकळ्यो येतात? आज अडकळ्यो आयिल्ल्या निमती आमी देवा लागीं येता. अडकळ्यो नातुल्यो जाल्यार येदोळ संवसार खंय पावतो की देव जाणा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज अडकळ्यो आसल्यान तुमी हांगा त्यो अडकळ्यो सुटोवंक आयल्यात जेजू लागीं. अडकळ्यो त्यो 4 जाणांक आसल्यो. अडकळ्यो म्हाकाय आसात, तुमकांय आसात. कित्याक अडकळ्यो आसात की म्हळ्यार आमचे फोकस जेजू थंय आमी दवरिसय. Look at him and be radiant. Your faces will never be ashamed. Look, Kirtana, Psalm 34:5. Kirtan सांगता Psalm 34:5. Look at him. ताचेर नदर घाला. तुमची मुखां म्हळ्यार परजळटली. ती लजेन केदीस बावची नात. आतां तिरुगिद मुख प्रकाशमानಗೊಳ್ಳುವುದು. प्रकाश म्हळ्यार कितें? तो उजवाड प्रकाशमानಗೊಳ್ಳುವುದು. अरळुವುದು, उजवाडतलो या परजळटलो. लजेन केदीस लज्जेन ಎಂದಿಗೂ कुंदी ಹೋಗದು. ते खातीर आज आमी जेजूचे नदर घालतना जावं पुरो कुटुंबा मागण्यांत, ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत, आराधनांत असल्या पोनशेतान नदर घालतना आमची मुखां म्हळ्यार भावानांत. आज आमची मुखां म्हळ्यार भावोवंक कारण कितें? मागण्या स्पिरीट देवाच्या उतराचें वाश्य उणें जाल्ल्या वरवीं आमचे मुखां म्हळ्यार भावतात. हे सोवकांचो स्पिरीट उणें जावना. अडकळ आसल्यो. अडकळ कितें ताका व्हरूंक जावना. आनी त्या अडकळेचेर जैते वोन जावंक देव आमकां वाट दिता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी देवान दिल्ली वाट खंयची? ते कितें करतात? ते अडकळेचेर जैते वोन जावंक ताका जेजू लागीं देवोवंक पळयतात. आनी ते वयर सडटात. वयर चडोवन वयली माती कितें घाल्लें पाकें उक्तें करतात. आतां 4 जाणांनी ताका उखोवन हाडला. पूण 4 जाणांक वयर उखलूंक जायना. भायर आसल्या लोकांनी हात दिलो. तुमी बरें काम करतना तुमकां 4 जाण हात दितात फाटल्यान बरें काम करूंक. त्या खातीर आसली पोनशेतां डेवलप जावंक बऱ्या मनाचे दानी, बऱ्या मनाचे व्यक्ती तांणी दिल्ले मजत 4 जाणांनी तांकां दिल्ली कुमोक देव आशिर्वादीत करता. दुबळ्या धाकट्यांक आदार जावंक, दुबळ्या धाकट्यांक वयर हाडूंक कुरपा दिता. आनी आज कितें जालें? तांणी सोग ते वयर सडले जावंक पुरो आनी उरल्या सकयल्यांनी हात दिलो. थोड्यांनी सुरू करी जाय मात्र देव आशिर्वादीत करता. बरें काम कोण सुरू करता त्या बऱ्या कामाक देव मजत दिता. गॉड हिमसेल्फ डज द गुड वर्क थ्रू अस. ते खातीर मगच्या भाव भयणी आमच्या कुटुंबान जावं पुरो, समाजान जावं पुरो, फिरगजेन जावं पुरो असलें बरें काम करचे व्यक्ती आसात. आमी सांगाता मेळा जाय, आमी बरें करी जाय आनी आमी मजत करी जाय. आनी अशें ताका वयर व्हरतात. वयर तावन ताका सकयल देंवयतात. तुमी पळया घर भरलां, जागो ना आनी जेजू खंय बसून आसा थंय इल्लो जागो आसलो थंय देंवयतात. आनी बायबल आमकां सांगता तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरिगाराक म्हळें. कोणाचो भावार्थ? आरिगाराचो भावार्थ न्ही, तांचो भावार्थ पळोवन. आज जे भावार्थान आमी मागता म्हज्या माये खातीर, भावा खातीर, घोवा खातीर, पत्नी खातीर, भुरग्यां खातीर देव दिता. गॉड गिव्स. त्या खातीर तुमी हांगा कितें भावार्थान मागोवंक आयल्यात तुमकां जावं पुरो, कोणाकय जावं पुरो, तें देव दिता. त्या खातीर तांचो भावार्थ पळोवन, आज तुमचो भावार्थ पळोवन देव तुमच्या कुटुंबान, तुमच्या जिवितान अजापां करता. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरिगाराक म्हळें, पुता तुजीं पातकां भोगसली. पण जेजून कितेंच दुसरें सांगूंक ना. उठ, चल, तुजें हांतुळून घे, वच म्हणूंक ना. तर पिडा गुण जाय जाल्यार कितें भोगस जाय? गट्ट सांगा, व्हडा जाण्यान सांगा, कितें भोगस जाय? इम्पॉर्टंट.
हांव सांगना बायबल सांगता पिडा गुण जाय जाल्यार केवळ बैली पिडा न्ही भितर आत्मो अंतरेक नितळ काळीज नितळ मोन आमची पातकां भोगसूंक जाय. केदळा पातकां भोगसतात देवाचे आशिर्वाद आमकां लाभता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू सांगता तांचो भावार्थ पळोवन जेजून तांकां आरेगाराक म्हळें पुता तुजी पातकां भोगसली. तवळ थंयच बसून आसलेल्या शास्त्रां भितरले थोडे आपल्या मनांत अशें चिंतूंक लागले हो कित्याक अशें उलयता. पळय थंय बसून आसले आर मारलेले थोडे आसले थोड्यांची मनां सोमां जायनात सारकीं जायनात कुसडाय भितर आसता आनी दुबावत भितर आसता नकारात्मकता आसता आनी ते कितें म्हणटात हो कित्याक अशें उलयता हो देव निंदा उसारता देवाक एकल्याक शिवाय हेर कोणा पातकां भोगसूंक सांगता. ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हणून जेजू आपल्या मनांत क्षणच जाणां जावन तांचे लागीं म्हणलो तुमच्या मनान तुमी अशें चिंतात कित्याक मनान तुमी अशें चिंतात कित्याक. आरेगाराक सांगूंक खंयचें चड सोंपें तुजी पातकां भोगसली म्हणचें की ओट तुजे हांतोळण घे आनी चल म्हणचें. तर मनुश्य पुताक संवसारी पातकां भोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवच्याक तो आरेगाराक सांगी लागलो हांव तुका सांगता उठ तुजें हांतोळण घे आनी घरा चल. आनी तो उठलो. तो खंय थावन उठलो पातकांत थावन सुटलो पिडेन थावन उठलो. पातकाची सुटका मेळटना पिडेन थावन आमी उठता. पातकां आमी सांडटना थंय थावन आमकां देव आशिर्वाद दिता. त्या खातीर ओट तुजें हांतोळण घे आनी घरा चल. तो क्षणच तो उठलो आपल्या हांतोळण घेवन जमो जाल्ल्या सकाळां उजेर भायर सरन गेलो. हे पळोवन समेस्त विजमीत जाले आनी दुनियांत आमच्या काळजाचें दवरया. आज आमी पिडेस्तांक आमच्या कुटुंबांतल्यांक घेवन ह्या जाग्याक आयले. हांव जो पुरो आमच्या कुटुंबांत पिडेस्त आसात हांतोळणार आसात आस्पत्रेंत आसात क्वॉरंटायन जावन आसात ह्या वेंटिलेटरार आसात मरणांतीक पिडे कॅन्सर तसले ब्रेस्ट कॅन्सर ट्युमर एलर्जी आर्थरायटीस प्रॉब्लेम घेवन आसात तांकां सगळ्यांक जेजूक समर्पण दिवया. आमचे समस्या आसात कुटुंबाचे तेय समर्पण दिवया. आमचो देव आमकां गूण करता. आमचो जेजू आमकां पातकां थावन सुटका दिता भोगसयता आनी आमचें जिवीत आशिर्वादीत करता. गूण करच्या देवा थंय आमी आयल्या वाचता. तशी भलायकी ह्या युकरिस्तांत हांव तो आमकां फावो करता. आमचे निरासपण तो पयस करता. आमचे टेन्शन तो गूण करता. आमचे रिणाचे समस्येंत तो आमकां सुटका दिता. सुम्या आज आमी आमकांच तुका समर्पण दिता. हे आमचे कश्ट दूख तुका समर्पण दिता. आमची पिडा शिडा तुका समर्पण दिता. आमचे भितरले विश्व तुका समर्पण दिता. आमची ही पिडा आज तूं गूण कर. सुम्या आमकां नितळ कर. समर्पिता जेसू मोचे हे जीवी सांडून पातकी चिनी नेतळ माका तुक समर्पिता
मोचे जीवी सांडन पत्की चीने नेतर माका तुक गे सुमिया गे तुमका काळीज मोची गीता तुका गे सोमिया गे तुमका काळीज मोची गीता तुका समर्पून दी तुकास जेजूच्या हातांत कशें ताणें आरिगाराक आपडलें तशें तो तुका आपडता कशें त्या आरिगाराक गूण केलें तशें तो तुका गूण करता तुजें ग्राणें तुजें मागणें तो आयकता तुजें रुदान तो आयकता कोणाक कळीत नासलेली ती गडितां जिविताची ती उणेपण ताका समर्पून दी जिणेंतल्या घडीतांत एक सुरो हांव जाला निरासपणान हांव आसा तुस्मोसो भरवोसो दी तूं म्हाका आसरो बसवून म्हज्या आत्म्याचो जिणेंतल्या घडीतांत एक सुरो हांव जाला निरासपणान हांव आसा तुस्मोसो बरवोसो दी तूं म्हाका आसरो बसवून म्हज्या आत्म्याचो गे सोमिया गे तूं म्हाका जिवीत मोचें दिता तुका गे सोमिया गे तूं म्हाका जिवीत मोचें सुमिया हें म्हजें जिवीत हांव तुका दिता कशें ते 4 जाणांनी आरिगाराक उखोवन हाडलें आज हांव म्हज्या कुटुंबाच्या व्यक्तीक तुज्या हातांत हांव समर्पिता म्हजें जिवीत तुका समर्पिता घे तूं म्हाका सुमिया म्हाका नितळ कर उठ आनी चल तुजी पथकां मोगसली म्हणलें तो सुताळो हांवें आयकोचें बरी आज म्हाका तूं अभिषेक कर जेजू संसारी कुशालाय सौम्य हांव बोल्लो तुका विसरून जियेलो पातप्याच्या जाळांत हांव साबडोन आसा सुमिया काकूळ म्हजेर तूं दाखय संसारी कुशालाय सौम्य हांव बोल्लो तुका विसरून जियेलो पातक्याच्या जाळांत हांव साबडोन आसा सुमिया काकूळ म्हजेर तूं दभर गे सुमिया गे तूं म्हाका पीडा म्हजी दिता तुका गे सुमिया गे तूं म्हाका पीडा म्हजी दिता तुका ती गूण जाली
कसल्या ह्या लेपाल्या वरवीं न्ही, लेपा वरवीं न्ही, पगार सगळें गोड करता तुज्या शब्दा वरवीं. जणवाई 16:12. Wisdom of Solomon 16:12. They were healed not by herb or politics, it is by the word of God. ಅವರು ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮುಲಾಮಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಅದಾಯಿತು ಹೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿಸುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. तर आज तोच जेजू आमकां गोड करता, जेजू आमकां आज नितळ करता. तुमचे दोनी हात काळजाचे दवरा. हांवें सांगलें स्पश्ट रितीन ऐका. हांगा जी कोण पिडेंत आयल्यात, कसलीय पिडा तुमच्या कुडींत आसा ती मात्र उबे रावा. कसलीय पिडा तुमी गुळयो काणी घेतात, डायबिटीस, BP, शुगर, या एलर्जी, आर्थरायटीस, हात दुखो, मायग्रेन, हेडेक, या गर्भाशयाचे प्रॉब्लेम, कितेंय तुमच्या कुडीन पिडा आसा ती उबे रावा. आतां तुमच्या खातीर हे विशेष मागणें हांव करतलो. दोळे धांपून दोनी हात काळजाचे दवरा. जेजू आमच्या मदें आसा. ही पिडा जेजू तूं गूण कर. या सान लॉरेन्साच्या मजतीन या बाजिलिकाक आमी आयल्या. सान लॉरेन्सान तुका नांव वाडलो ताच्या कश्टा मरणाद्वारी आनी ताच्या ह्या सक्तेद्वारी हांगा तुजी सकत तूं काम करीत आसाय. आज ह्या नोवेनाक, ह्या आराधनाक आयलेल्या ह्या भाव भोवडां, ह्या पूर्ण शेतान तुजे समोर उबे रावल्यांत. तांच्या कुडी भितर आसची पिडा तुका कळीत आसा. जी कसली ती पिडा तूं जाणा आसाय. तकले तावन पांया पर्यंत जी पिडा तांचे भितर आसा ती ह्या घडये सुमया तुवें ह्या जाग जावन म्हाका सांगलें कितें तूं बांदताय तें बांदता, सोडयताय तें सोडयता. 38 वर्सां तळे लागीं आसलेल्या कापुडलें, मेल्ल्या लासाराक जीव दिलोय, कुरड्याक दोळे, तोंड्याक पांय, मोन्यांक उलोवंक, बेऱ्यांक आयकूंचे बरी केलें. तर नाल्कुतीशाक तुवें गोड केलोय आनी बागवल्ल्या स्त्रियेक नीट केलें. आज ह्या पवित्र थळार तावन हांव मागता विशेष बापान ह्या आराधनान जी कोण तुजे समोर उबी रावनो तांच्या कुडीच्या भलायके खातीर मागोवंक आयल्यान ती ह्याच पूर्ण शेतान तुका साक्ष जातात. जेजू कशें तुवें हारी घराक सांगली, तुजी पदकां भोगसली, ओठू आनी सल. जेजू 3 उतरां तूं परत हांगा सांगताय, पुता दुवे तुमची पदकां भोगसली, ओठू आनी सला, तुमची पिडाय गोड जाली. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, जेजूचे सक्तेवन बळवून महिमेवन नांवान ह्या घडये हांगा असलेल्या भुरग्यांचे ते जेजूचे नांव जर नांवां प्रास्वर्ते ते नांव ह्या कुडीक आपडून दी. टच देम लॉर्ड, हील देम लॉर्ड, anoint them Lord, deliver them Lord. हे पिडा शेडा तांच्या कुडीत जावन निष्क्रिय जावन दिसोम्या. तुम्ही दोन्ही हात वयर भरून वडताळ्यान स्तुती करा. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू तुझ्या नावान उबे रावले आशीर्वाद घाला. जेजू दिवाइन वरण मरी पद ऐकोची सुवार्ता जी कोण बोलले की खातीर मागतात अभिषेक जावन दिता. जेजूच्या नावान आशीर्वाद ओडून दे. हे पिडा शेडा गोड जावन दे. जेजू या भुरग्यांचेर हात उबार मागतना तकले पापिराची पिडा निष्क्रिय जावन दे. सालोरेसाच्या मजतीन अजाबाच्या जिवितांत पडून दे. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಿ ನವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ. तळयो भेटून देवा कारखानिया जे तुम्ही मागला ते सुमयान तुमकां दिला. बसचे तुमच्या जाग्यार बसचे. परत एक बोटी दुनिया तुमच्या काळजाचेर दवरया.
तुमच्या घरा कोण पिडेंत आसात, हांतुळणार आसात, तांच्या खातीर माग जय म्हूण तुमकां भोगता. आज त्या सौगा आरी घरांनी तांकां आपोवन हाडलेल्या बरी आतां भोंवरतान तांकां तुमी उखलून दवरता. उखलून धरा, उबे रावा. तसली घरा कोण पिडेंतात, दट्टू भाऊ वनी तुजी माय पिडेंत हार मारन आसात, या मारेकार पिडेंत कोविडांत आसात, कश्टान पिडेंत आसल्या घरा कोण पिडेंत आसात तांचे खातीर मागोवंक ह्या पोवन शेतान तुमी तांकां समर्पण आतां मागोवंक येतले. तांचें नांव सांगा. जोंबरो हा भो व्हडली माय भुरगीं कोणीय पिडेन तुमच्या घरा आसात, तुमी तांकां आज हांगा हाडूंक जावंक ना तुमकां. पूण तुमी ह्या पोवन शेतांत ह्या आराधनांत तांकां उबारा. कशें आरी घराक ताणें आपटलें एकच एक उतर सांग सुम्या म्हजो सेवाक बरो जातलो म्हणून शेताधिपतीन सांगलें. तें उतर तें घरा पावलें. आज ह्या पोवन शेतांत आमी मागता आसतना ह्या आराधनेचे आशिर्वाद पिडेंत जी आसात, घरांनी जी आसात. आनी जे कोणांनी आमकां वॉट्सॅप, ईमेल, फेसबुकाचेर मागणें विचारलां, जी कोणान त्या सावां ह्या पोवन शेतां बरोवन घाल्यांत ती आमी समर्पण मागया. ह्या घडये देवाचो स्पिरीट तांचे वयर देवन येवं दी. दुनियांत आमचे वयर उबारून मागया. सुम्या जेजू आमच्या घरांनी जी कोण पिडेंत आसात तांकां आतां तुजे समोर उबारता. त्या सौगा जाणांनी आरी घरा कापोवन हाडल्या बरी आमी तांकां ह्या आराधनांत समर्पण मागता. ह्या आराधनाद्वारे ती आसल्या जाग्यार अभिषेक देवन येवं दी, भलायकी देवन येवं दी. जेजूच्या नांवान तांच्या कुडी भितर आसची, तांच्या कुडी भितर आसची पिडा शिडा सोडून दी. हालेलुया 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 हालेलुया. वडतल्यान सुखान या पोवन शेतांत आमी मागता. जी कोण घरांनी पिडेंत आसात, हांतुळणार आसात, आमचे कडेन व्हॉट्सॅप, ईमेल, फेसबुकाचेर मागणें विचारला ताची ते सावा देव आशिर्वाद करूं दी. ते कोणे तांकां बरोवन दी. टच देम लॉर्ड, रेज देम अप लॉर्ड. ताका उखल सुम्या, घण कर सुम्या. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागता. भलायकी तांचे वयर हांव सोडयता. हालेलुया 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 हालेलुया. बसचे तुमच्या जाग्यार. दुनियांत परत तुमच्या काळजाचेर दवरया. तुमच्या घरांत हांव परगांवांत आसात तांच्या खातीर माग जय उबे रावा. परगांवांत आसात पोतू सुनो धू परगांवांत आसात, काम करतात तांच्या खातीर माग जय उबे रावा. जी कोणी तुमच्या कुटुंबांत हांव परगांवांत आसात तांच्या खातीर माग जय. या पयशिल्ल्या गांवांत बेंगलोरांत की खंय हॉस्टेलांत रावन शिकते आसात तांच्या खातीर माग जय उबे रावा. आनी तांचे वयर देवाचे आशिर्वाद बेसांव पेकोवन देवन येवच्या खातीर. आज ह्या दिसांनी मस्त कश्ट आसात. साबार वर्सांत हांव गांवाक येवंक जावना, फ्लायटांत कश्ट आसात. आज तुमी ह्या पोवन शेतान तुमच्या पुतां खातीर, दुवां खातीर, तुमच्या सुने खातीर, जावयां खातीर, कुटुंबा खातीर, कुटुंबाच्या सांद्या खातीर मागोवंक येता. दोनी हात वयर उबारा. सांगया सुम्या जेजू ह्या पोवन तळार परगांवांत आसच्या, कुटुंबांत हांव पयस आसच्या, शिकपा वयर ह्या कामा खातीर पयस आसच्या, तांच्या खातीर तांच्या भलायके खातीर हे दोनी हात उबारून आमी मागता. ह्या आराधनेचे आशिर्वाद तांच्या वयर, तांच्या भलायके वयर, तांच्या आर्थीक परिस्थिती वयर, तांच्या कुटुंबा वयर देवन येवं दी. सालोरेस बापा तांचे खातीर विशेष मापान विनंती कर, विस्मितां कर. हालेलुया 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 हालेलुया. वडे सुक्तेन जी कोण गल्फान परगांवान युरोपांत आसात जेजू तांचे वयर आशिर्वाद बेसावा, तांच्या कामा वयर आशिर्वाद बेसावा, तांचे प्राणी तूं आयक, भलायकी तांकां दी. कुटुंबा संबंध अभिषेक जावन येत, शेती उणे पडटा भरती कर दी. टच ब्लेस हेल टेलर बरे ग्लोरी. हरे 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 हरे. टच देम लॉर्ड, हील देम लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तळये पेटून देवाक अर्घां दिया. बसचे तुमच्या जाग्यार. हांगा जी कोण युवक युवती आयल्यांत उबे रावा. युवक युवती आयल्यार उबे रावा. युवक युवती आयल्यांत ती उबे रावा. दोनी हात काळजाचेर दवरा.
जी भुरगीं हांगा आसात उबे रावा. धाकटी भुरगीं कोणी आसात जाल्यार काण घेवन त्या भुरग्यांक काण घेवन आवय बापूय उबे रावयेत. ह्या धाकटी भुरगीं इस्कॉलां शिकचीं आसात तांकां उबे रावयेत. हांगा असली युवक युवती भुरगीं बाळां आमी समर्पण या सालोरेसाच्या पांया तळा समर्पण दिवया. बसून आसलेली तुमची युवक युवतींक जेजूक समर्पिया. दोळे दंबून तांकां येवंक जावना. कॉलेजींत आसात या इस्कॉलाक गेल्यांत तांकां पयसो आसात ती तांच्या खातीर मागा. सर युवक युवतीचेर आमी आशिर्वादा खातीर मागया. जी युवक युवती आज आयल्यान जाल्यार तुमी त्या सावां घेवन आयल्यांत. कॉलेजीच्या शिकपांत फ्युचर बरोसो फुडार तुमकां जाय. बावर्त विणे फुडार आमकां ना. बावर्त विणे फुडार आमकां ना. आमची डिग्री आमकां स्टेटस दीत, आमकां काम दीत, आमकां घर दीत, साल्वासांव दिना. आज बायबल आमकां सांगता युवक युवतीनो जेजूचो मोग करा. देवाचें उतर वाचा. देव तुमकां हात सोडिना. सर युवक युवती खातीर हांगा आयिल्ल्या हांगा येनातल्या युवक युवती खातीर हांव मागतां. निरासपणांत आसची, जीवगताची चिंतपांत आसची, नेगेटीव संवसारान बुडोवन गेल्ली ती युवक युवती देवाच्या मोगान बरोवन दी, कृपेन बरोवन दीत. ल्हान भुरगीं बाळां आमची इस्कॉलाक वेची जाणवायेन बरोवन दी. मेमोरी पॉवर नॉलेज विजडम तांकां मेळोवन दी. बरोवशे बरें फुडार मेळोवन दी आनी क्रिस्ती बावार्थान ती फुलोवन दिता. हांगा आयिल्ले युवकांनो युवतीनो तुमच्या बरोवशे बरें फुडारा खातीर हांव मागतां. जी कोण बऱ्या सैरिके खातीर मागते आसात जावं पुरो युवक युवती परिपिकाय पावतना जिवितांत सेटल जायचंय. आज मस्त कश्ट आसात बऱ्यो सैरिक्यो जावंक पूण आज देवा आकाशांत कितें सुद्दां तसले युवक युवती खातीर आमी मागया. बसून आसलेली उबे रावलेली दोनी हात आमी वयर उबारुया. मागया म्हजे सांगाता सुमया जेजू, सुमया जेजू. ह्या पोन शेतान आमच्या युवक युवतींक समर्पण मागता हांव. सगळ्या संवसारांतल्या 12 गांवांतल्या आमच्या DSCंतल्या आमच्या बिरगस कुटुंबांतल्या हांगा जमलेल्या युवक युवतींचेर भुरग्या बाळांचेर आशीर्वाद घाला. त्या भुरग्यांक तुज्या हातांत समर्पण दिता. तुझे आशीर्वाद तुझे बेसाव तांचेर देवून येवं दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हर एक युवक युवती जिणेंत आशीर्वाद जोडून दी. वायट वडण्यांत हांव, वायट सवयांत हांव, वायटाच्या संवसारांत हांव तांकां राखून व्हर. जेजू तांचेर आशीर्वाद देवून येवं दी. भलायकी देवून येवं दी. हालेलुया 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 हालेलुया. वड्या ताळ्या हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू ख्रिस्ताच्या नांवान जप पकडून दी. सालोरेसाच्या पांया तळार जेजू तुझें नांव महिमेवंत जावं. सर युवक युवती भुरगीं बाळां गर्भे स्त्री अभिषेक भुरगीं नासलेल्या भुरग्याचे देणे लाभूं दी. तांच्या फुडार अभिषेक जावं दी. कुटुंबांतले युवक युवती आवय बापूय आयकून येता. कुटुंबा फिरगस कुटुंबांत विधेय जावं दी. जेजू दी विधेय जावं दिता. भावार्थांत मागण्यात शिव कृपा मेळोवन दी. ताका जडवाय तूं बोर जेजू टच हील बरे ग्लोरी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बसया तुमच्या जाग्यार. हांगा आयलेली काजरी उबे रावा. पती पत्नी काजरी, पती येवना पत्नी येवना जाल्यार उबे रावा. काजरी उबे रावा बेगीन. दुनिया तुमच्या काळजाच्या दवरा. तुमचे जिणे सांगाती खातीर सांगातिणी खातीर मागा. ती हांगा नांत परगांवांत आसात. सैप्रस इस्रायल ह्या परगांवांत कामाक गेल्यान जावंक बरो तुमचो पती परगांवांत आसा, पतीन परगांवांत आसा. आतां तुमी विशेष मापान माग जाय तांच्या खातीर. दुनियांत काळजाच्या दवरा. तुम्ही केल्लें मागणें सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेंत आमी सांगाता रावतले. हांव तो साक्रमेंत तुमी जेजू मुखार जोडुल्लो. परत तो साक्रमेंत त्या जिवितांत तुमकां दिल्ली भुरगीं बाळां हर एक आशिर्वाद जावं दी. आज सैतान धाड घालता कुटुंबां जिविताचेर. विच्छेदन ह्या सपरेशन करते आसा सैतान, ताका इडे ना. आज आमची कुटुंबां गोड जायचंय. आज आमची कुटुंबां पवित्रत्म्यान बरयचंय. कुटुंबां वयर देवाचे आशिर्वाद देवन येसय. तुम्ही दोन्ही हात वयर उबारून मागा. म्हजे सांगता सुमया जेजू या पवित्र तळार आमची कुटुंबां तुझ्या हाताक समर्पण आमी मागताव. आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाला. आमच्या कुटुंबांत आसची हर एक व्यक्ती अभिषेक जावं दी. सुमया जेजू सुमया जेजू. परगांवांत आसच्या आमच्या जिणे सांगातीचेर सांगातिणीचेर आशिर्वाद घाल.
घाल आशीर्वाद घाल आमचे कुटुंब जेजू अभिषेक कर भलायकेंत आशीर्वादित कर हालेलुया 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 तळ्यान हालेलुया 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 जेजू 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 हालेलुया 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 कुटुंबा जेजूच्या नावान अभिषेक जाऊ दे जेच्या रक्तात दोन्ही तळ जाऊ दे कुटुंबाचे समस्या ऋण केस सकट फोड जाऊ दे शेकिते या कुटुंबात जाऊन ती वचे वाहून आईल्या तंगा जेजू ती सकट फाटी येताना आशीर्वाद बेसा बेकोड घेऊन जाऊ दे टच देम लॉर्ड ब्लेस देम लॉर्ड हालेलुया 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 सकट आम्ही उभे राहूया सकट आम्ही उभे राहूया बसून असलेली दोन्ही हात अशे म्हणजे म्हाका पळया सुमिया जेजू या उसायलेल्या हातांचेर तुझे आशीर्वाद देवून येऊन दी जेजू तुवें आरी घराक आपुडली 38 वर्सां तळे लागीं आसलेल्याक आपुडली मेल्ल्या लाजाराक जीव दिलोय तुझे हात आशीर्वादाचे हात जावन आसात ते हात ह्या म्हज्या हातांचेर आशीर्वादीत कर जेजू तुझ्या हातांनी म्हजे हात आपूड जेजू तुझे अभिषेक ह्या हातांचेर देवून येवं दी सगळोच म्हाका तुका समर्पिता आज हांवें केल्ल्या ह्या आराधनाचे आशीर्वाद म्हजे वयर म्हज्या कुटुंबा वयर म्हज्या जिविता वयर म्हज्या समुदाया वयर देवून येवं दी निर्गमनांत आमी आयकल्लें आशीर्वाद हेच्या येवच्या वाटेन तूं आमकां संरक्षण दितलो तुज्या अमूल्यक रक्ताचें संरक्षण भलायकी आमकां मेळोवन दी हालेलुया 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 तुमचे दोन्ही हात तुमच्या तकलेचेर दवरा चक्कट दोळे धांपा क्लोज युअर आयज ह्या घडये तुमी ह्या पूर्ण शेतांत आसात ह्या बाजिलिकान कितल्या वर्सां तावन हांगा अजापान देव करते आसा आज तुमी ह्या सालोरेसाच्या नव्यानाच्या दिसा हांगा आयल्यात तर आज देव तुमकां ताच्या आशिर्वादान भरून दी तकलेतून पांया पर्यंत खंयचे विश्व खंयचे स्थितीर आसात आमी कोणीय नेणाव तुमची तकली दुखू पडपडो सायनस या थ्रोट प्रॉब्लेम आर्थरायटीस स्पॉन्डिलोसिस स्पॉन्डिलायटीस किडनी स्टोन गॉल ब्लॅडर अपेंडिक्स हर्निया प्रॉब्लेम ದೊಡ್ಡ ಕರಳು ಚಿಕ್ಕ ಕರಳು ಜಠರ ಪೊಡ್ಕಾಣಿ या फायब्रॉइड्स या गर्भांत समस्ये ब्लिडिंग हे सगळं तुमकां कळीत आसा हर एक शिरो संदा अभिषेक जावन दीत आता तुम्ही हात दवरला या येवकरिस्त मुखार केदाळा जेजूच्या नावान तुम्ही हात दवरला ते हात अभिषेकाचे तकलेर तावन पांया पर्यंत एक विश्व कोरोना तसले मारेकार कर्गा मारेकार व्हायरस कॅन्सर आमच्या भितर येना जावन दी आमच्या भुरगे बाळा भितर येना जावन दी आमी आज हांगा तावन फाटी येतना नवें प्रोटेक्शन आमचे इम्यून पावर सोडोवन दी आमकां केर स्वास पर्यंत देव आमकां राखून व्हरून दी आमकां ताचे सर्गीच्या जाणवयेन तो भरून दी आमचे संवसारी पिसाय आमचे पयस करून दी आमी त्या जाणवयेन बरोवन आज बापाची जाणवय जेजू जावन आसा ही इज द सोर्स ऑफ ऑल विजडम एंड नॉलेज आमकां त्या सक्तेन बरोवन दी भलायकेन बरोवन दी अभिषेक करून दी अनॉयंटिंग करून दी खात काडचे नाकात व्हड्या तळान स्तुती करना आमी मागया हालेलुया 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 व्हड्या तळान हालेलुया हालेलुया व्हड्या शब्दान हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. सगळे हात ताळा म्हणून hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah, 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 जेजू ख्रिस्ताच्या नावानं जेजू विशेष म्हणजे तकलेचा पायापर्यंत अभिषेक केला खातीर अर्घ दिता पिडे चढता सुटका दिल्या खातीर अर्घ दिता तुका साक्षी जावन दिता केर श्वासा पर्यंत काम आउट करता तू पवित्र जेजू ख्रिस्ताच्या नावानं टच लेट्स गॉड फॉर योर ग्लोरी हात गाडिया तळये भेटून देवा अर्घ दिया एक घडी भर तुमचे दोन्ही हात फादर अल्बानो कुशीन उबारा दोन्ही हात तांच्या खातीर आमी मागया आज ही नवी फुडकाय तांकां या पिरगजींत सोलोवंक आनी सबार सावालां तांच्या मुखार आसात ती सावालां नांवालां देव करता ते सुमार वर्सां कालमाडी आसतना हांव तांकां जाणा आज कालताव न्हय पक्षिकेरे तांकां देवान एक विशेष देणें दिलां मोगाच्या सेवेंत हर एक काम करचें तर ह्या बाजिलिकाक तांकां देवान धाडलां आनी तांचे मिसांव करूंक तांकां बोडू गठाई आनी हर एक ब्रेस्तरा हजारांनी लाखांनी लोक हांगा येवं दी आनी आत्मीय कार्य आनीक बडोवन संवसलोवन दीत उडपी आमच्या ह्या DSCCचे हे बाजिलिका आनी ह्या बाजिलिकाक तांकां रेक्टर जावन धाडल्या वखता सबार तांकां देणी देवान दिल्यांत ताका अश्यो अडखळ्यो हांवें सांगल्यो अडखळ्यांचेर जैत व्हरूंक जी कोण त्या अडखळ्यांत आसा तांकां सगळ्यांक मन परिवर्तन दिवन हजाप लॉरेसा मरिफात व्हरते हजाप ह्या जाग्यार घडोवंक जावंक देवाची विशेष बेसावां तांचे द्वारे आमच्या ह्या DSCCक ह्या पवित्र सभेक मेळचे खातीर तांकां बोड भलायकी धैर्य गटाई तांचे सांगता वावर करच्या कमिटी मिसावां तांच्या ह्या जागांगा सगळं आशिर्वाद जावचे खातीर आमी मागया हालेलुया 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 Hallelujah. सर्वेश्वर बाबा तुका आपला बोकाणी देता अशी आराधना आम्ही आमच्या या जागा खातीर मागला फादर अल्बानोचे तुझे आशीर्वाद बेसाव देव देव दे तांचे द्वारे तुवें कोरोकेचे मोयचे तुवें सोलयलोय दाविदाक तुवें सोलयलोय आनी अशें तुका सोलो घरी एकल्याक तांकां अस्कात्या बडोवत केले आज तांचे द्वारे तांकां गटाई बोल तुजी देर दे हर एक हांगा कितें अडखळे आसा ते निष्क्रिय जावन मुखल्या दिसांनी सगळ्यांनी उदरगतीचे अभिवृद्धीचे आशीर्वाद जे आत्मीय कार्यांगा सळच्या खातीर युकरिस्ताचे जेजू हर एक सुटका 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 जोडू दे touch Lord bless this land anoint this land heal this land solve all the problems Lord hallelujah 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 ये देवड़ा sacramenta Yetya Boga Sacramenta Sashta Nama Koruya Purvelakya Rupa Buddha Navyoriti Agarya Salmon Veja Askat Vishwa Bhavatache Vardimya Zashe Bapa Dashe Futa Ullasani Sutisa Patri Moima Sasna Sasna
प्रार्थुया. तुम्ही जेजू ख्रिस्त आमच्या सोडून दरा तुझ्या कष्ट मरणाच्या उघडा आसाक होच्या बसो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुझ्या मासा रक्ताच्या यज्ञ जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुजे सोडणीचो फळ आमकां भरपूर मेळो आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक बरू. हें तुज्या नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बापा सवे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनशा ससना. आमेन. पिणीनो आज आमच्या संगता हांगासर प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान भेटयतात. मानादेक बाब फ्रँकलिन सोज, तशेंच 6 भेटवणी करतात पाऊल कोटिनो. आमच्या या कारकोळ वारड्यांत केरा फिरगजे सो इन्चार्ज पॅरोकियल एडमिनिस्ट्रेटर आनी तशेंच पालोटायनच्या कोवेंताचो सुपिरियर, तांकां हांव बरो येवकार मागता आनी तुमकां सोमेज सांग. आज येदा व्हडा संख्यान तुमी हजर आसा, तुमकां बरो येवकार मागता. आज मिसांची तेसावां अशीं आसात. नाविन लॉरेन्स फुर्टाडो बाचपे, जेसी लोबो मुंबई, मेरी पिंटो, मारिया निकोलस बैंगलोर, रिचार्ड पिंटो बाचपे, सियोना इवारा पिंटो वामंचूर, हेनरी लोबो मियार, ये फिलोमेना निकुटाम बैंगलोर, क्रिस्टीन डिसोजा मोगरनाड, आयरीन डिसोजा नाक्रे, क्रिजन जॉयलिन डिसोजा, विन्स्टन लॉयड विवियन नरोना मियार, निशा रोशन अरन्ना मूडबेल्ले, एडवर्ड लॉरेंस मैंगलोर, जॉर्ज कुटिनो पलिमार, जेरोम ब्रिजिट सल्डाना मुदरंगड़ी, नेतन नताशा मुदरंगड़ी, रॉल्विन नरोना कंजार, रोनाल्ड डिसोजा मैंगलोर, रेशल डिसोजा शिरवा, जॉस्पिन डिसोजा बंटवाल, कैल्विन नरोना कंजार, हैरी कुटिनो मुनकूर, अल्विन निशा कुटिनो चर्च बीवडो, वेरोनिका डिसोजा कुंटल पडिवाडो, ग्रेस मतायस पंजोट्टू, आयरिन डिसोजा परपाड़ी, लियो डिसोजा हॉस्पेट, लाविना प्रवीण डायस गंटलकट्टे, जोकिम क्रास्ता बेळा हांच्या सर्व मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दिवन भेटयतात. प्रत्येक तेसावां पासत भेटयतात. बेनेडिक्ट डिसोजा नाक्रे, संजना मेरी ग्रुना शिलोन एंड कुटम बैंगलोर, रॉबर्ट डिसिल्वा वामंचूर, रोहन डिसिल्वा वामंचूर, अरुण एडवर्ड मैंगलोर, नवीन लॉरेंस फुटाडो बचपे हांच्या तेसावां पासत इराद्या पासत आमा सोमेस्तांचे इराद्या पासत मागया. आयच्या उंड्याचे प्रयोजक जावन आसात विल्मा अल्विरा लोबो बेंदूर, मेलरिक लसरादो कारकल टाउन, जॉन एडवर्ड नोरोना पिलार, विलियम लविना कुटाम नाक्रे हांकां देव बरें करूं म्हणटना देवाचे आशिर्वाद भाग्यवंत लॉरेन्सा पासत मागया. आयच्या नोवेनाचे मुर्दोम जावन आसात हेझेल डिसोजा एडमल, लॉयल शरण मिनेजेस, विलियम लविना कुटाम नाक्रे, मौली कुटिनो चर्च बीवडो, नेतन कुटिनो चर्च बीवडो, निश्मिता पिंटो हिरगन या आमच्या प्रत्येक इराद्या पासत या घडये मागया. आमा समेस्ताच्या तेसावां पासत इराद्या पासत भाग्यवंत लॉरेन्साची मजत घेवन सर्गींच्या बापाक दिनवसण्याच्या बलिदानांत मागया. प्रवेश गीताक उबे रावया. मोलानीक जावन भावांता एकवटान सम्या तुझे मोगी, तुझे दान कशी जावन भरून बारागीत प्रकट केल्या तुझे
बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसू जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आमच्या पात्रोनो सांता सा लॉरेसाच्या या बजिलिकाच्या तळार आयल्या हर एका ब्रेस्तारा विशेष मापान ताची मजत आमी मागताव आनी देवा तावन आशिर्वादां बेसावां जोडून घेताव हाच्या ह्या नव्यानांती तो आमची ग्राणी आयकता आनी आमकां आशिर्वादीत करता खंयच्या कारणा खातीर आमी हांगा आयल्या ती कारणां तो आशिर्वादीत करून आमकां तो फाटीं धाडता तर हे योकरिस्ती बलिदान आमी भेटोवंकेच्या वखता आमची अस्कत काय आमी वळखून घेवया आमचे पातकां आमी रडया आनी जेजूक आमी स्विकार करना जेजू सारकी जावचो निर्धार घेवया हांव पातकी सर्वपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान सरून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसोत भगवान सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनादिगरात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकोळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन
प्रार्थुया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटवून बघेवन लॉरेस दुर्बळांच्या सेवेत विश्वासी रावून आणि रिक्त साक्षांचे स्मरण सोसून महिमेवन सांग पावलो. तशा मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि त्याच्या पावलांनी सोलोक आमकां बोल दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ता वरवीं नोकर देव तुझे सुवे पवित्र बिजेकपणान जियेता आणि रासवड चलयता ससनाच्या आससना. आमेन. हग्गाई प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. दारियुस रायाच्या दुसऱ्या वर्सा 6व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा हग्गाई प्रवादा उदेशी शयलतियेलाच्या पुता जेरुबाबेलाक, जुदाच्या राज्यपालाक आनी जेहोजादाकाच्या पुता प्रधान याजक जोशुआक सर्वेस्पराचें उतर पावलें. दळबारांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हो लोक सांगता सर्वेस्पराचें मंदीर नव्यान बांदूंक आजून वेळ पावूंक ना. तेन्ना हग्गाई प्रवादा विदेशी सर्वेस्पराचें उतर पावलें. मंदीर पाड पडलेलें आसता तुमी सुंदर घरांनी रावचो वेळ हो गाय. तर आतां दळबारांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमकां कितें घडता ताचे विशीं चिंतून पळया. तुमी भरपूर ओमतात पूण भोवतडे लुंवतात. तुमी जेवतात पूण तुमचें पोट भरना. तुमी पियेतात पूण दादोशी जायना. तुमी न्हेसतात पांगुरतात पूण तुमकां ऊब मेळना. आनी जो ववराडी कांय इल्लें जोडता तो पिंजलेल्या पत्यान घालचे खातीर जोडता. दळबारांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमकां कितें घडता ताचे विशीं चिंतून पळया. दोंगराचेर वसा, रुकाड हाडा आनी मंदीर नव्यान बांदा. तेन्ना तें म्हाका मानवतलें आनी थंय म्हाका महिमा मेळटली. उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडकार. आपल्या लोकांतय सुमी संतोषता. आपल्या लोकांतय सुमी संतोषता. सर्वेस्परा एक नवें गीत गाया. भक्तांचे सभेन ताची होगळी गासया. इस्रायल आपल्या रचणारात उल्हासून सियोनांत आसलेली आपल्या राजात संतोषून. आपल्या लोकात सोमी संतोषा. नाच खेळ करून ताच्या नावाची स्तुती करू. वियोल विण्या संगीत करू. सर्वेस्पर आपल्या लोकात संतोष पावता. दुबळ्या धाकट्यांचे तो तारण करता. आपल्या लोकात सोमी संतोषा. भक्त आपणाक लाभलेल्या जैतापासून संतोष पावो. मांद्रेर न्हिदोन आसतना उल्हासाची उद्गार ते सोडो. आपल्या देवाची वाकणी तांचे जिबेर आसो. ताच्या सर भोगता ही जाव महिमा आनी वडवी.
कोणाच्यानी बापाशी वसूंक जायना. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. त्या दिसांनी घडल्या सर संगतीची खबर हेरोद उपरायाच्या कानान पडली. तेदवान ताका ताच्या विशयान कितें चिंतचें म्हणून कळ्ळें ना. कारण थोडे जण जुवांक जिवान तुटयला म्हणटाले. हेर थोडे एलिया दिश्टी पडला आनी थोडे पुर्विल्ल्या प्रवाद्या मदलो एकलो जिवान जाला म्हणटाले. पूण हेरोद म्हणलो, जुवांचें शीस हांवेंच कापयलें तर हो कोण जायत? हाजे विशयांत कितें सक्कड हांव आयकतां. देखून जेजूक खुद्द पळोवंक तो आशेतलो. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्त. सूक केल्ल्यांक अंतस्करण कांतायता. सूक जिवीत जियेल्ल्यांक समाधान होगडायतात. सूक राय करून दी, भिकारी करून दी, सूक सूकुस. आयच्या वांचलांत आमी पळयता हेरोद उपरायाच्या कानान पडली गजल जेजू विशयान. आनी कितें म्हणचें म्हूण ताका कळोवंक ना. ताणें चिंतलें, जुवांक खंय जिवांत उठयला कोण ना. आनी थोडे ताका म्हणूंक लागले, तो एलिया बरी दिसता, एलिया दिश्टी पडला कोण ना. ह्या पुर्विल्ल्या प्रवाद्या पैकी एकलो जिवान जावन आयला कोण ना. पूण हेरोद म्हणूंक लागलो, जुवांचें शीस कापयलें हांवेंच, तर हो कोण जायत? हाचे विशीं हांव कितें सक्कड आयकतां. आनी ताका खुद्द पळोवंक आशेतलो. मंगळच्या भाव भयणीनो, आमकां कळीत आसा हेरोदाचें जिवीत खोटें जिवीत जावन आसलें. आपणाच्या भावा फिलिपाच्या बायलेक ताणें दवरून घेतलें हेरोदियासाक. आनी फिलिपाच्या धुवेय ताच्या सांगातास आसली. आनी अशें खोटें जिवन जियेतना खोटेपणांत हांव सुटका जोडी जायी म्हणून जुवावन ताका सांगलें. आनी त्या खातीर ताणें जुवांक जैलांत घाल्लो. जुवांक ताणें धरून जैलांत घालें, पूण सताक जैलांत घालूंक ताचे वरवीं जावंक ना. आनी जुवांव जैलांत हेरोदियासाच्या कुतंत्रीक बली जावन हेरोद ताचें शीस कापता. तें केदाळाय ताच्या मतीन कांता येतलें, जुवांक तो लगड काडूंक आशेनातलो. कित्याक जुवांचीं उतरां ताका कांता येतलीं, तोपतालीं. आनी आज तो सगळोच गडबडला, कालुबुलो जाला. कित्याक जुवांव जिवांत जावन उठला कोण ना. बायबल आमकां सांगता, ज्या मापान तूं दिताय त्या मापान तुका मेळटा. जी तुजीं कृत्यां तींच तुका फाटीं मेळटात. वायट असो पाडाव वायटा वरवीं न्ही, बऱ्या वरवीं कर म्हणून रोमाघरा बरयल्या पत्रांत 12व्या आवास्वरांत 21व्या वळींत आमकां सांग पाऊल सांगता. तर आज खोटो जावन आसलो हेरोद राय बरें पळोवंक कशें सकत. आनी ताच्या मतींत आयिल्लें सवाल, तर हो कोण जायत? तर हो कोण जायत? जेजू वदाळ थंड करतना ताचे शीस हेंच सवाल विचारता, तर हो कोण जायत? असल्या पूण शेतांनी आयिल्लो लोक हांगा तांकां बरेंपण मेळतना हो जागो कितें जायत? तर हो कोण जायत?
सांताची सकत नाही, क्रिस्ताची सकत काम करता. क्रिस्ताची सकत सांताद्वारे काम करता. क्रिस्ताची सकत कोणायकी रावोंक साधना, हेरोदाकी रावोंक साधना, हेरोदा बरी कोटेपण आसल्या कोणायकी रावोंक साधना. त्या खातीर मगच भाव भयणीनो, ती क्रिस्ताची सकत निरंतर वाळटा. क्रिस्ताची सकत आमच्या जिवितान काम करता. सक्रामेंताद्वारे, ताच्या उपादेशाद्वारे, ताच्या उतराद्वारे ती निरंतर निरर्गळ काम करता. आणि आज असल्या आपूण शैतानी क्रिस्ताची सकत काम करता. आणि क्रिस्ताची सक्तेक बंदडी घालूंक कोणा वरवीं साधना. पोरण्या सोल्ल्यांत, ह्या नव्या सोल्ल्यान तुमी पळयल्यार पोरण्या सोल्ल्यान सर्वेस्पर देवाक आड रावोंक कोणाय राया वरवीं जावंक ना, राजवडके वरवीं जावंक ना. राय राजवडके निश्क्रीय जाल्यो. नव्या सोल्ल्यांत आमी पळयता क्रिस्ताची सकत रावोंक पळयले. जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत ताचे परगटणी ती रावोंक पळयली. कोणा वरवीं साथ जावंक ना. व्हडले व्हडले राय नासले. जोंब्रोसा लॉरेन्स बाब सुवार्ता परगट करतना ताचे द्वारे ती रावोंक तांणी पळयली, जावंक ना. तर हो कोण जायत? हो जावन आसा देवाचो पूत. हो जावन आसा आमचो सोडवंदार. मातेवाचो वांजेलो 3रो वर 17वी वळ सांगता, हो म्हजो पूत, हो म्हाका मानवला, हो म्हज्या मोगाचो पूत. मातेवाचो वांजेल 17वा वळ 5 आमकां सांगता. 1:5 आमी वाचतना, हो म्हजो पूत, हो म्हाका मानवला, ताका तुमी आयका. जुआंचो वांजेल आमकां सांगता 17वा वर 3 वळो 17:3 जॉन. सासणीक जिवीत हें तुका पाती येवचें आनी तुवें धाडिल्ल्या क्रिस्ताक पाती येवचें. अपोस्तलांचे कृत्य, धर्मदूताचे कृत्य 4व्या वस्वरान 12व्या वळींत पेद्रू आमकां सांगता, ह्या नांवा भायर आमकां सुटका ना, हाच्या नांवा शिवाय दुसरें नांव दिल्लें ना. पयल्या कोरिंथकारा बरयल्या पत्रांत 8व्या वस्वरान 6व्या वळीन सांगता, देव एकलोसो देवा आनी मनशा मदें मध्यस्थ एकलोसो तो जावन आसा जेजू. थंयच तुमी उगडापण ग्रंथांत वाचतात, ताचें आनी एक नांव देवाचें उतर. हें देवाचें उतर. जेजू देवाचें उतर. जेजू देवात हांव आयिल्लो आनी जेजू थंय आमकां सुटका, जेजू थंय आमकां बेसांव, जेजू थंय आमकां आशिर्वाद आसा. मगचे भाव भयणीनो, त्या जेजूची परजा आमी जावन आसा. जेजू थंय आमकां शास्त्रीक जिवीत मेळटा. वी एटेन इटर्नल लायफ थ्रू जीजस, नो वन एल्स. त्या खातीर ताच्या सोडवणेच्या त्या मार्गान वाटेन आमी चलोवंक आसा. ताजी सोडवण आमी स्विकार करूंक आसा. ताजी सोडवण आमी अनुभव जोडूंक आसा. आनी ह्या सोडवणेच्या वाटेन आमी चलतना त्या साल्वासावाचे आशिर्वाद आमकांय मेळटा. आनी त्या साल्वासावाच्या वाटेन आमी चलोवंक आमकां आसले सांत आमकां आदर्श जावन आसात. तांचे जिवीत आमकां प्रेरण जावंक पावता. तांच्या जिविताद्वारे आमचो भावार्थ घट जाता. मात्र न्हय, आमच्या जिवितान सुटका जोडून त्या सुटकेच्या वाटेन चलोवन त्या साल्वासावाक एक दीस आमी फावो जावंक साद आसा. तर आज आमचें जिवीत क्रिस्ताच्या वाटेन सोमकोचें जिवीत जावं दी, पवित्रपणाचें जिवीत जावं दी. आनी आज ह्या शुभवार्तेन कितें आमी आयकलां, वांजेलान कितें आयकलां, आमची कूड तें देवाचें तेंपल आनी असलीं तेंपलां आमकां आशिर्वादीत जाल्लेलीं. आमचें जिवीत त्या साल्वासावाच्या वाटेन आमकां चलोवंक, भलायकेन जियोवंक, मात्र न्हय सताच्या उजवाडांत आमी जियोवन तो सताचो उजवाड परगट करूंक आमकां ह्या आमच्या सांता बरी बोड मेळोवन दी म्हणून आज आमी मागया. आमेन. Good.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतले महिमेक आमच्या निख्या पवित्रेच्या उदवा सर्वस्प्रमाणे घेव. प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भगवान लॉरेन्स जमनींत ओंपलेल्या गोवांच्या कण्या बरी आपल्या जीवाची या संवसारान पर्वा करिनासतना रक्त साक्षेच्या मरणा वरवीं महिमेवन जालो आनी पवित्र सभेक शुभाम पेक दिवंक पावलो. ह्या स्मरणान आमी संवसाराचे सोडवणे पासून आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमच्या सोवे आसू. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशी आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भगवंत लॉरेन्स तुझ्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोवन आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयले. हे बरे तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सत्कायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरे संतोषान तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्वर सर्गानी संसार भरला तुझ्या महिमावान. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. बाबा कोरोस तूं पवित्र, तुंस सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही दिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत आपलेच कुशेन स्मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समीस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूडू तुमचे बसत समर्पोवची. तीस बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान धीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सगळे घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स,
नव्या आनी ससमी कराराचे हे रगत हतकचे बक्षणे मेळछाक तुमच्या बसोत आनी सुवेस मनशा बसोत ते वारावतले हे म्हज्या अवघडा करात. बवडतसो गोड पर गोटुया सोम्याची सूत तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनः जीवन भोर आम्ही बगडता तुझ्या येण्या सोम्याची सूत बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उडास करताव आनी हो जिवीत सोडो आनी सडवणेची कावस तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचताव. जेजूची कूड आनी रगत शिवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा जराल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. हांव कारमरिये देवाचे माये सांगाती तिजो पती बागेवन झुजे बागेवन धरून दुता आनी सर्व काळणी तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंतनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदरेची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन प्रार्थुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज सदां येवं तुझी खुशी सदां तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पातळां बोगस आनी आमकां देव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतले आमकां निवार. दये करून जिवीत सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागांनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळटीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आंकांतांतली वाटाय. तुमी जेजू क्रिस्त तुवें तुजे धर्म दितामुळे तुमकां शांती दवरता म्हणजे शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकाचेर दय पळोवन तुजे पवित्र सभेच्या भावार तुजे दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोडान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. तुमची शांती सदां काल तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू. एकामेका शांती दियात. देवाची शीर संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर.
संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमका शांती ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती ह्या शेळीच्या जेवणाका पहिल्यान ते सुभागी सम्यात म्हणजे भितऱ्यांचे म्हाका होना पण तुझ्या उदराने म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताचे गोड स्वागत करता तुझ्या येण्यात राखून रावता ये वेगी ये मन लाले मागता ये तू सोम्या परता ये मोच्या काळजान स्वागत करता तुझ्या राखून रावता ये वेगी ये मन लाले मागता ये तू सोम्या परता तुझे घरी येऊन पावल्या कळसा घरू घडून रावल्या कर्जा दारू घडून रावल्या रास्तू कर्या बिडारा निवास मोच्या घरा निवास कर मोच्या घरा ये मोच्या काळसा स्वागत करता तुझ्या येण्यात राखून रावता ये वेगी ये मन लाले मागता ये तू सोम्या परता वाटूची पोळेव रावला दर्शन तुझे नेम कवायला वाटूची पोळेव रावला रास्तू कया बिडारा निवास कर मोच्या घरा तुझ्या येण्यात राखून रावता ये वेगी ये मन लाले मागता ये तू सोम्या परता
जीवन मुझे पावन केलाय देखून तुका अर्गानिता तू सोपिको काळसान भोगता सडवोड म्हाका दीव संवसारी आयलोय जिवीत म्हाका दीव कुर्सार मेलोय मुड्यार प्रियास मोचे थंय आयलाय सर्गी निळ्यांनी म्हाका भरलाय अर्गा तुका जेजू राया संवसाराच्या सर्वंडरा मोड्या रूपार काळजांत आयलाय जीवन म्हजें पावन केलाय देखून तुका अर्गानिता तुजो प्रेम काळजांत भोगता तुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं लोरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजा आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावूंक आमचे हात पाय सुडसुडीत कर गरिबांचे आनी आनीत भक्तल्याचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां बसत स्मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी दयेकन बसा मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आयच्या दिसाचे आराधन मिसाचे भक्तीचें बलिदान अपूर्वयेन सोलोवन व्हेल्ल्या मानादीक बाब फ्रँकलिन सोजू शिवमोग्गा दियेसेसो याजाक ताचो उपकार भोवता देव बरें करूं म्हणटा मानादीक बाब फ्रँकलिन डिसोजाची वळख नातिल्लो कोणूच ना देश विदेश आनी रेतेरेक करून आपल्याच दियेसेसींत जायत्या फिरगजेनी वावर करन भारताच्या पवित्र सभेंत वर्त्या रितीन सेवा करून ICYM असो भारताच्या वर्त्या रितीचो डायरेक्टर जावन वावर दिवन कॅरिझमॅटीक संचलन असो डिरेक्टर जावन वावर दिवन सेमिनरींत प्राध्यापक जावन वावर दिवन लोकांक कावन्सिलींग करून देश विदेशांत आपल्याच पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बरोवन प्रसंग दिवचो नावार्दीक याजक आज आमच्या संगार ह्या बाजिलिकांत आयचे दिसाचे मागणे आमचे पासत ताणें सोलोवन व्हेलां सर्गींच्या बापाक भगवंत लोरेसाची मजत मागून आमची मागणी आमची स्तुती आमचे उपकार आनी तांचे तोंड मेळची काकूत आनी मोग आनी उपकार मागोवंक आदार दिला ह्या संदर्भी तांचो उपकार भोवता देव बरें करूं म्हणटा तांच्या मिसावांत देवाचे आशिर्वाद मागता सहा भेटवणी केल्या मानादीक बाब पौल किट्रिनो आमच्या ह्या वारड्याक नवस पाद्राप प्रस्तुत केरा फिरगजेक इन्चार्ज पदविगार जावन वावर दिता आनी तांच्या ह्या आमच्या वारड्यांत तांच्या पालोटायन मेळाचे सुपिरियर जावन आपलो वावर दिता आसतना तांचो उपकार भोवता देव बरें करूं म्हणटा तांच्या मिसावांत बरें मागता सर्गींच्या सर पदवेदारा बापा ह्या उंड्याचेर आनी ह्या वातीचेर तुजो आशिर्वाद घाल ह्या पवित्र तळाच्या नांवान येवच्या भक्तिकांचेर आशिर्वाद घाल मुर्दोम रावल्यांक आनी स्पॉन्सर रावल्यांचेर आशिर्वाद घाल तांणी दिवचे दानीक आनी इराद्या खातीर तुजी आशिर्वादां पाठय भगवंत लोरेसाच्या ह्या पवित्र तळार घेवचो उंडो तांच्या कुडी आत्म्याची तान आनी तांच्या कुडीक त्राण आनी बोळ मेळोवंक दिसपडतो ग्रास हर एकल्याक फावो जावं हे मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं
रेसा नमन करता आमी तुका पावतूर आमच्या सर्वांच्या सलय वाटेन क्रिस्तायाच्या केलोय मोग सोम्या जेजूसो प्रसारलोय संदेश क्रिस्ताचो सोडलोय कुलो मार्टिराचो आमर सासरेक जिविताचो मोगाळ बांद्रोम सालो रेसा नमन करता आमी तुका पावतूर आमच्या सर्वांच्या सलय वाटेन क्रिस्तायाच्या भगवंत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे ये जैते वन मार्तिरा सान लोरेसा तरण्या प्रायरेस बावरता खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्या आय कमचे कालते मागणे वर्त्या पातळेन आमी तुजे सरशी आयल्या जीव बावार्थेर बरोसो देवासाने आमच्या पेलसो करो मोग आमकां जोड दी आमच्या बेसाक सरी जावन निष्कळपण आमचे थंय परजळशें कर आमच्या सर आत्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय कालतेपण आमी दाखयशें कर दुबळ्या धाकट्या पिडे शिरेन आनी कश्टान वरांत आसल्या आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर अनभवट्यांक आनी भवरतांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर तुजे बळादीक मजतीन देवाचे राज संवसारांत विस्तरून दी आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर गरजांनी आमकां प्रत्येक सांग भगवंत लोरेसाच्या मजतीन 8 जाणांची कातीची कथा गूण जावच्या पासून 50 आनी 13 जाणांक बरें काम मेळच्या पासून 11 जाणांक ती तकली पडापड गूण जावच्या पासून मागतात भगवंत लोरेसाच्या वर्त्या ससयेन 13 जाणांचे पायल्स पिडा गूण जावं 6 जाणांक सरकारी कामां मेळोवंक 15 जाणांचे शिरांचे समस्या समाजावं 8 जाणांचे फ्लॅट विकून वचोंक 12 जाणांचे जाग्याचे केसीन जीक मेळोवंक 82 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक 21 जाणांचे फायनान्शियल प्रॉब्लेम सोल्व परिहार जावचे पासून मागतात सांत लोरेसाच्या मजतीन 6 जाणांचे आल्सर पिडा गूण जावं तोंडार जाल्ले गाय गूण जावं दांताची पिडा गूण जावं 28 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक 14 जाणांची किडनी पिडा गूण जावं एकल्याचे निमोनिया ताप गूण जावं 5 जाणांची पाट दूख गूण जावंक मागते आसात 13 जाणांची मोतीची पिडा गूण जावंक 9 जाणांची थायरॉयड पिडा गूण जावं कोलेस्ट्रॉल BP शुगर उणें जावंक 10 जाणांची जोड्यांक मोगान जियोंक मागते मागतात 8 जाणांक फॅमिली विजा मेळच्या पासून 17 जाणांक वहिवाटान जैत लाभच्या पासून 14 कुटुंबांनी समाधान आसचे खातीर मागते आसात 7 जाणांचे विविध रितीचे कॅन्सर गूण जावंक रिपोर्ट बरो मेळोवंक 19 जाणांचे लोन फारीक जावचे खातीर मागतात 2 जाणांक आपल्या पोटांत आशिल्ली दूख पयस जावचे खातीर मागतात 13 जाणांचे ट्युमर समा जावंक 50 आनी 4 भुरग्यांक बरें करून शिकोवंक 4 जाणांनी आमाल पिवन सांडूंक मागतात मांव आनी जावय मदें आसलो मानस्ताप पयस जावंक चरक्या भुरग्याचे देणें फावो जावंक 20 आनी 6 जाणां जोड्यांक भुरग्यांचे देणें फावो जावंक आर्थीक परिस्थिती सुदरोवंक रीण फारीक जावंक मागते आसात सांत लोरेसाच्या मजतीन 2 जाणांच्या कानाचो गाय गूण जावंक 5 जाणां कुटुंबान सर्व कार्य बऱ्या तरान जावंक मागते आसात वायट सवान आमाल पिवणें गुडकातावन संपूर्ण सुटका जावंक जाग्याचे तक्रार निवारूंक 9 जाणांचे मोतींत आसले विविध चिन्नां पयस जावंक 7 जाणांची मायग्रेन गूण जावंक 33 जाणांक शुगराची पिडा गूण जावंक मागतात हेगड्याची मन परिवर्तन जावंक ताणें माफी मागूंक एकल्याची वेरिको संपूर्ण गूण जावचे पासून दोळ्यांची तेज पाटी मेळचे पासून मागतात मागीर आमचे पासून हेरां पासून हांगासर येयल्ल्या हर एका भक्तिकां पासून
तुझ्या बगलेन आसल्या पासून हांगासर येवच्या हर एकल्या पासून आमी मागया ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನವಾದ ಮೂಲಕ ಕರ್ತೃದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಕೋರಿಕೆಗಳು ದೇವರು ಕೇಳುವಂತಾಗಲಿ. ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮೂಲಕ ಶಾರೀರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗಾಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಭುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಉಪಶಮನವಾಗಲಿ. ಅಸ್ವಸ್ಥದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಿಗಲಿ. ವಿಶ್ವಾಸವು ಬರುವಂತಾಗಲೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ. ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು, ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು, ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಈ ಪರಿಸರದಿಂದ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. ನಮಗೋಸ್ಕರ, ಪರರಿಗೋಸ್ಕರ, ಎಲ್ಲರ ಕೋರಿಕೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. ದಯದ ಕೈ ಸೌಮ್ಯ, ದಯದ ಕೈ ತೂ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಲೋರೆನ್ಸच्या ससायेन ದಯದ ಕೈ ತೂ दयादा कई सौम्या, दयादा कई तू भाग्यवान लोरेन्सच्या मजतीन दयादा कई तू. शेकी बावरता प्रमाणे बरे क्रिस्तांवची जेवण बागी मरण सर्वात तुझे संगता ससा देवा वगळ संचे भाग आमका सुमेस्ता अनुभव कर. आमेन. मेळिल्ल्या उपकारां बसोत नमान बरी कृपेन बरले समी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव फळ जगुश्चें जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. मागलो उपकार मेळोंक नमान बरी कृपेन बरले समी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव फळ जगुश्चें जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आम्हा समेस्त जात्या साव बसोत नमान बरी कृपेन बरले समी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव फळ जगुश्चें जेजू हांगासर येवच्या मागोंक सांगिल्ल्या समेस्तांच्या इराद्या पासत महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. भाग्यवंत लोरेन्स मार्तीर आमा पासत विनाती कर. प्रार्थुया. येसर पदवेधरा देवा भाग्यवंत लोरेन्सान आमच्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर सहित वराशत्वें केलें. आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवाशें कर म्हूण लालेर मागता हांव क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. सौम्याचे नवे आमचो आदार. सौम्या दयेन ऐक म्हजे मागणे. सौम्य तुमचे सवे आसू. प्रार्थुया. सर पदवेदारांनी ससाण देवा तुझे गुण करची सकत पिडेस कुडीनी वतो नको स्टोनच्या तुझ्या भुरग्यांक तू आशीर्वादित करताय आणि वडा मोगान सांभाळताय. ह्या तुझ्या विश्वाची साखरांचेर तू दयाळ दीस घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवरलेल्या सर बंद पसंतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुझ्या गणित ककुळतीचेर पातयो नायिल्ल्यांक तांकां तुझ्या भक्ता सालोरे सचा प्रत्येक मजतीन कोडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बासिलिकांत तुझ्या दैवेक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडली ती तुजी साकरा जेजू क्रिस्त तुजे शिकवण्यांनी देखी प्रकार सोलून तुजो मोग आनी बरेपण पासारचे करी भक्तिवंत जावन जियेवचे आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सौम्या मरे फात. सर पदवेदार देव बाप असो आनी पुत असो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ रावो. वचून या क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची बुड
उपकार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.